कुळदारा प्रणाम तुका सुमिया वंदन तुका दनिया सर्गा पृथ्वीच्या रचणारा काकुळ तुझी दावय जीवित तुझे नावय देवा आमच्या काकुळदारा. मोगाच्यानो देव बरो दीस दिवन आमकां सुमेस्ता म्हूण मागता. एक घडी बरो आमी बसया. सांजूद देवाक समर्पण केल्ल्या ह्या पवित्र थळाक आयच्या दिसाच्या ह्या भक्तीपणाक जमलेल्या तुमकां सगळ्यांक मोगाचो मानाचो स्वागत म्हणटा. हे मिसाच्या बलिदानाची त्या सवां ह्या परी आसात. अर्गांत जावन हे मिसाचें बलिदान भेटयता फ्रान्स्टन आनी रिटा रोड्रिगस तांच्या लग्नाच्या वार्षिकोत्सवा संदर्भी किन्निगोळी एरन आनी क्लिंटन क्रास्ता मुंबय, रोनाल्ड आनी लविना लोबो मुंबय, विक्टर फ्लोरिन डिसिल्वा वामनज्योर, मायकल डिसोजा बोलकुंजे रेशमाचे बालंतेर बऱ्यान जाल्ल्या खातीर, विलियम सिक्वेर अशोक नगर, अल्फोन्सो आनी आयरीन डिसोजा आनी कुटाम देरेबैल, रोजलिन क्रास्ता मुंबय, रोशनी क्रास्ता मुंबय, ऑजविन जूड अरान्ना किन्निगोळी बऱ्या पैना खातीर, स्टेल्ला डिसोजा पुत्तूर अनवरांतले राखल्या खातीर, विल्सन डिसोजा सुरतगल, प्रदीप डिकोन्ना नित्य दरवाडो. प्रत्येक तेसां बसून मीस बेडयता. प्रवीण आनी जेनेवी फेर्नांडीस मिलाग्रेस, डेविन मेंडोन्सा बेळवाय, जिल डायस मुंबय बरी भलायकी आनी पाड दुखून जावचे खातीर, जेनिफर डायस मुंबय जॉब प्रमोशन मेळोवंक आनी बरी भलायकी फावो जावचे खातीर, जुलियाना डायस मुंबय दोंपरा गाठी दुखून जावचे खातीर, रेशमाच्या इराद्या बसून मीस भेट दितात मायकल डिसोजा बोलकोंजे, रोशन आरान्ना मुंबय पांय बरो जावचे खातीर, घरच्या आल्मा बसून मीस भेटयता डेविन मेंडोन्सा बेळवाय, ऑजविन जूड आरान्ना किन्निगोळी. देवदीन प्रमोद कॅस्लिनोच्या आत्म्या बसून मीस भेटयता फिलिप क्रास्ता मुंबय. देवदीन रॉबर्ट मस्करणाच्या आत्म्या बसून मीस भेटयता लॉरेन मस्करनेस मुंबय. देवदीन चौरी अम्माच्या आत्म्या बसून मीस भेटयता जय मेरी आनी कुटाम मैसूर. ह्या सर्ते सवां खातीर ह्या मिसाच्या बलिदान वेळी आमी मागता आसतना जे कितें आमची मागणी त्या सवांक घेवन ह्या पवित्र तळार आमी आसा. आमची सकड मागणी सुमयाच्या पांयान तळा सांजूदतात देव मारे बाद आमी समर्पण करया आनी मागया. आज ह्या पवित्र तळार आमी विशेश तरान ह्या हप्त्यांत जावंक आसची म्हणत बाब अगस्टीन वाल्लोरान ताच्या मुखेलपणा काल पट्टा डिवायन रिट्रीट केंद्राचो पंगडांत जावंक आसच्या रेतीरेच्या यशस्वी खातीर फळादीकपणा खातीर आनी सगळे बऱ्यान जावचे खातीर आमी मागता. त्या देखून आमी सगळ्यां ह्या रेतीर फळादीक जावं दी. हांगासर जायतें बरेंपण वाळोवन दी. आत्मीक बरेंपण आनी दैहीक कुडीचे भलायकी बरेंपण सबारांक ह्या पवित्र तळार लाभोवन दी म्हणून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळी आमी मागया. आज ह्या मिसाचें बलिदान भेटोवंक आमचे संगी आसा मनादी बाप हॅरी डिसोजा गांवांत ते मोगर नाटपिरगजीचे प्रस्तुत जप्पो सेमिनरींत आत्मीक निर्देशक जावन दिरोक्तो जावन सेवा दिवन आसात. वावर तांचो जायतो सेमिनरींत घेतात. बिदर मिसावंठाण्यांत जायतीं वर्सां सेवा दिल्लो तांचो अनुभव जावन आसा. हांगासर मंगळुरांत फिरगजेन सहायक विगार जावन सेवा दिल्लो अनुभव तांकां आसा. आनी प्रस्तुत सेमिनर्स तांच्या बरेपणा खातीर सेमिनरींत तांचो वावर दिवन आसात. आनी हाचे भायर विविध पिरगजांक वचून जायते वावर ते करना आसात आनी अशें सुमयाचे मिसांव ते करना आसात. आज आमचे संगी आसात म्हजे सांगाती याजाक ते आज हांगासर आसात. हे मिसाचें बलिदान आमचे खातीर भेटोवन आमचे खातीर मागतले. तेन्ना तुमच्या सुमेस्तांच्या तर्फेन मनादी बाब हॅरी डिसोजा तांकां मोगाचो मानाचो स्वागत म्हणटा. स्वागत पत्रापण सगळें आमी उबे रावया. हे मिसाचें बलिदान भेटोवंक आमी फुडें सरया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो.
तुमचे सोबे आसो. जेजू क्रिस्त ते म्हज्या मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, देव जावन आसा मोग, तो दयाळ आनी काकुळदार. जे कितें आमी मागिल्लें तो खंडीत दिता. त्याच भरवशान ह्या पवित्र थळाक आमी आयल्या. देखूनच देवान आपल्या एकल्याच पुताक जेजूक ह्या संवसार धाडलें. जेजूच्या पुरगटजीनी वेळार आमी पळयता, जायत्यांक ताणें बरें केलें मात्र न्ही, मेल्ल्यांक से ताणें जिवन केलें. कित्याक ताणें भावार्थ पळयल्लो. भावार्थ आसले थंय आज आपण घडतात म्हणलें सत जेजू हाच्या वांजेला मुखांतर आमकां दाखोवन दिता. तर मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, सांजुता देवाच्या ह्या पवित्र तळाक आमी आयल्या. त्याच भावार्थान आमचे पासत, आमच्या कुटुंबा पासत, सर्व आमच्या गरजा पासत आमी मागया. खंडीत जायत्यांक बरो केलो जेजू आमच्या कुटुंबान बरें करून दी, आमच्या जिणेंत बरें करून दी म्हणून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. आमी पातकी देवतान आमी पयस गेल्या. देवाच्या उतरा प्रकार आमी जियोंक ना. देखून देवा लागचें एकामेका लागचें बोगसाने मागोवन सांगात आमी म्हणया, हांव पातकी सर्वदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव हांव सांगता. मनान चिंतन तोंडानुसरून वायट धरून आनी बरें सडून हांवें जायती पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या बसत बगे सदां संस्कार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवीदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. सोमिया काकुट सोमिया काकुट क्रिस्ता काकुट क्रिस्ता काकुट सोमिया काकुट सोमिया काकुट. प्रार्थुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा, दमदू सांजुता देवा वरवीं तुका वळखूंक तुवें आमकां फावो केलें. ताच्या मागण्याच्या आदारान सड आनी सड मनशांक तुवें धाडलेल्या जेजू क्रिस्ताक भावार्थान मानून घेवन तुका वळखूंक फावो कर. आनी अशें अख्ख्या पृथ्वीचेर तुजी पवित्र सभा वाडत वसो. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेत आनी राजभर चलयता सासनाच्या सासना. सामुएलाच्या दुसऱ्या पुस्तकांतलें वाचप. आबसलोम अवचित दाविदाच्या सेवकाक मेळ्ळो. तो एक क्राचेर सवार करतलो आनी एकाचेर एक व्हड शिदोर रुखा पोंदल्यान वेतना ताच्या माथ्याचे दाट केस रुखाच्या फंट्याक शिरकले. काचेर ताच्या पोंदल्यान धांवलो आनी तो आकाश आनी पृथ्वे मदें उमकळ्ळो. कोण एकल्यान हें पळयलें आनी जोआबाक सांगलें. आबसलोम एक शिदोर रुखाक उमकळटलो आशिल्लो हांवें पळयलो. जोआबान आपल्या हातान 3 बले घेतले आनी आबसलोम रुखार जिवस उमकळटलो आसतना ताणें ते ताच्या काळजाक तोपले. दावीद 2 दरवट्यां मदें बसून आसलो. पगाराक दरवट्या मळ्यार चडलो. ताणें भोंवतणी नदर घाली. तेन्ना एकलोसू येतल्या त्या मनशाक ताणें देखलो. परेगरान रायाक उलो केलो आनी ताका हें सांगलें. रायान म्हळें, तो एकलोसू आसा तर तो बरी कोबार हाडून येता. रायान म्हळें, बगलेक वस आनी हांगा उबो राव. तो बगलेक वचून थंय उबो रावलो.
तेन्ना कुशींत आयलो आनी ताणें म्हळें, राया म्हज्या देन्याक एक बरी खबर. आयच्या दिसा सर्वेस्परान तुजे विरोध उठलेल्या सगळ्या हातांतलो तुका निवारूंक तुजो पक्ष घेतला. पूण रायान कुशिताक विचारलें, तरणाटो अब्सलोम सुरक्षीत आसा? कुशितान साप दिली, राया म्हज्या धन्याक दुस्मनाक आनी तुका वायट करूंक येवचितात त्या तरणाट्याची गत फावो जावं. दावीद सगळो कतकतलो. तो दारवट्या वयल्या कुडाक गेलो आनी रडलो. तो वेत आसतना ताणें म्हळें, म्हज्या पुता आल्फलोमा, म्हज्या पुता अब्सलोमा, तुजे बदला हांव मेल्लो तर बरें जातें. अब्सलोमा, म्हज्या पुता. राय अब्सलोमा पासत रडटा आनी विलाप करता म्हूण जोबाक खबर मेळ्ळी. अशें जैत असो तो दीस सगळ्या सैनाक दूख असो दीस जावंक पावलो. कित्याक राय आपल्या पुताक लागून दुखान भरलो म्हूण सैनिकाक त्या दिसा आयकलें. झुजान पळोवन धांवल्या उपरांत आपलें तोंड दाखोवच्या लजेतल्या मनशा भशेन सैनीक त्या दिसा सोर्या शहरा भितर सरले. देवाचे उतार हे. देवाचे ओडुकार. सर्वेस्परा आयक म्हजी मागणी आनी जाप दी म्हाका. सर्वेस्परा आयक म्हजी मागणी आनी जाप दी म्हाका. सर्वेस्परा आयक म्हजी मागणी आनी जाप दी म्हाका. हांव पळय अनाथ आनी दुर्बलो जावन आसा. सर हांव तुजो भक्तर, म्हजो जीव तूं सांबाळ. तुजेर पातयेन रावलेल्या सेवकाक तूं राव. सर्वेस्परा आयक म्हजी मागणी आनी जाप दी म्हाका. तूंच म्हजो देव, म्हजी दयाक सायबा. दीस रात तुका सांग उलो मारता. तुज्या सेवकाचे काळीज संतोष भरीत कर. कित्याक तुकाच म्हजो आत्मा उबारता नैवे. सर्वेस्परा आयक म्हजी मागणी आनी जाप दी म्हाका. सर्वेस्परा आयक म्हजी मागणी आनी जाप दी म्हाका. हालेलुया, हालेलुया. क्रिस्तान आमचो रोग आपणाचेर घेतले आनी आमची पिडा शिडा ताणें व्हावयली. हालेलुया, हालेलुया. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सवे आसो. मार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या. जेजू परत्यान मासव्या सोडून सरोवराच्या पेले तेडीक उतरलेल्या वेळार व्हडयेक लोकां जमो ताच्या भोंवारी एकठांय जालो. तो सरोवराचे तडीरच आसतना सिनगोगाच्या अधिकाऱ्या पैकी एकलो जाहीर नांवाचो थंयसर आयलो. जेजूक पळयताच तो ताच्या पांयां पडलो आनी हे परी परत तर म्हणालो,
म्हजी धूव मरणाच्या तणेर पावल्या, तूं येवन तिचेर तुजो हात दवर, तशें ती बरी जातली आनी वाचतली. जेजू ताचे सांगाता भायर सन गेलो. लोकांचो व्हड जमो ताच्या फाटल्यान वेतलो आनी ताका अडसितालो. 12 वर्सां तावन रक्तस्रावाच्या पिडेन कश्टतली एक स्त्री आसली. साबार वैजाच्या हातांत पडून ती कश्टरली आनी आपलें सगळें तिणें वखदां करशिल्लें. तरी कांयपणी बरेपण जोडच्या बदलाक तिची पिडा सडस करून घेतली. तिणें जेजू विशयांत आयकल्लें देखून लोकां जम्यांत रिगोवन ताच्या फाटल्यान ती गेली आनी ताचें आंग वस्तूर आपडलें. फकत ताचें आंग वस्तूर आपलीन जाल्यार हांव बरी जातली म्हूण तिणें चिंतलें. तक्षणच तिची रक्ताची जर सुकली आनी आपली पिडा गूण जाली म्हूण तिका जिवा भितरच भोगलें. तेदवा जेजू आपणा भितरले सकत भायर गेली म्हूण समजलो आनी लोकां कुशीन पाटी परतोवन म्हज्या आंग वस्त्राक कोणें हात लायलो म्हणून विचारी लागलो. शिसांनी जाप दिवन म्हळें, लोक तुज्या आंगार पडटा तें तूं पळयताय आनी म्हाका कोणें हात लायलो म्हूण तूं विचारताय. पूण जेजू आपणाक कोणें हात लायलो म्हूण सोदूंक हें तेणें पळयतलो. तेदवा आपणा तें कितें घडलां तें जाणा जावन ती स्त्री भियान आनी कांपोवन ताच्या मुखार आयली आनी ताच्या पांयांसर पडली आनी सगळें सत आसा तशें ताका सांगी लागली. तो वळू जेजू तिका म्हणालो, धुवे, तुज्या भावार्थान तुका बरी केली. समाधानान वच आनी तुज्या पिडेंतल्यान तुका सुटका जावं. तो अशें उलोवन आसतनाच सिनागोग अधिकाऱ्याच्या घरांत हांवन जन येवन सांगी लागले, तुज्या धुवेन प्राण केलो आनीक मेस्त्रीक दोसो कित्याक? पूण तांणी म्हळें तें गुमान करिनासतना जेजून जायराक म्हूण सांगलें, तूं कांय भियेनाका, तुवें सत म्हणल्यार मात सई. उपरांत पेद्रू, जाकोब आनी ताचो भाव जुआंव ह्या तेगांक शिवाय हेर कोणाकी आपणा सांगाता येवंक ताणें सोडलें ना. ते अधिकाऱ्याच्या घरा लागसर येवन पावतना जेजून बोबाट विळाप आनी रडणें आयकलें. तो त्या घरा भितर सरलो आनी ताचे लागीं म्हणलो, कित्याक ही गडबडी आनी हें रडणें? चली मरोंक ना, ती न्हिदल्या. ही आयकून ते ताका हांसोंक लागले. पूण ताणें तांकां सकटांक भायर केली. उपरांत चलयेच्या आवय बापायक आनी आपल्या सांगात्यांक घेवन चलयेक न्हिदायल्ले कडेन तो भितर गेलो. चलयेचो हात धरून तिका तो म्हणालो, तालिता कुम, तशें म्हळ्यार चलये उठ म्हूण अर्थ. तक्षण ती चली उठली आनी चलोवंक लागली. प्रायेण ती 12 वर्सांची. थंय आसले सगळीं भोव चड बेजबीज जाली. पूण कोणाकच ही खबर कळय नये म्हणून ताणें तांकां कडक ताकीद दिली. उपरांत चलयेक खावंक दी जाय म्हणून ताणें तांकां सांगलें. देवाचे उतर हे वखणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्तातय म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, लांब पूण अपुर्बायेचे देवाचें उतार आमी आयकलें. जेजूची शिकून आयकोंक लोक हारी हारिणी येतलो. कित्याक जेजूच्या उतराक एक सकत आसली. जेजूच्या उतरांत जीव आसलो. जेजूच्या उतरांत आजा पांगडतली. देखून तूं जायतो लोक जेजू भोवारी हाजर जातलो. पूण मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, आयिल्लो सक्कड लोक जेजूचेर भावार्थ दवरून आयिल्लो म्हूण सांगूंक जायना. थोडे जेजूक पळोवंक येतले. कित्याक जेजू एक सोबीत. तुमकां तुमी पळयला जावं पुरो, जुदेव सोबीत लोक आनी जेजू कुर्सोवचे पयलीं सोबीत. देखून जेजूची सोबाय पळोवंक जायतो लोक येतलो. ताचे लांब केस, ते सोबीत खाड.
आनी थोडे जेजूची परीक्षा करूंक आयिल्ले जायते जाण आसले वो कितें म्हणी सूख शिकयता गी कितें म्हणी सूख करता गी आडवो जाल्यार कितें म्हणी हो मोडटा गे या करता गे पळोवंक आयिल्लोय लोक थंयसर आसलो आनी थोडे जेजूची शिकवण आयकोंक आयिल्ले थंयसर आसले अपूर्बाची शिकवण सुबीत उतरां बोरादीक उतरां जडायाची उतरां अधिकारान बरयली उतरां तो उलयतलो देखून ताचे उतरां आयकोंक आयिल्लोय लोक जायतो आसलो आनी थोडी मोगाच्या भावान आनी भयणीनो पिडा गूण जावचे खातीर आयिल्लीं आसली आमी पळय मिसाक बेतांव मागण्याक बेतांव थोडी आमी आजी आपोपळ्यो घेवची आसात आनी थोडी नीज भावात दवरनो जेजूची शिकवण आयकोन त्या प्रकार जियोंक प्रयत्न कसोय लोक जेजू बोवारी आसलो देखूनच जेजू ताच्या परगटीने वेळार दुसऱ्या रितीचो भावार्थ तो पळयता दुसऱ्या रितीच्या हंताचो भावार्थ तो पळयता पयल्यान पयलें मातेवाच्या 17व्या अध्यायांत 17व्या वळींत एक सोबीत गणीत आमी आयकता एक फावटी आपलो बापूय आपल्या पुताक घेवन जेजू दर्शन आयिल्लो त्या पुताक फिट्स लागल्ले पिडा आसली जेजू म्हज्या पुताक गूण करता म्हणल्या एका भावार्थान तो आयिल्लो पूण मोगाच्या भावान आनी भयणीनो जेजू बाबारी जायतो लोक आसलो खंय आनी जेजू थंयसर शिकोवन दिवन आसलो जेजू बिजी आसा न्ही म्हणून वो बापूय आपल्या पुताक शिसा लागी आपण व्हरता आनी म्हणटा आळे म्हज्या पुताक पिडा आसा फिट्स आसा कितें पणी कर ताका गूण करा आनी मोगाच्या भावान आनी भयणीनो देवाचे उतार म्हणटा शिसांक त्या पुताक गूण करूंक जावना देखून तो बापूय इल्ल्या वेळान जेजू फ्री जाल्या उपरांत जेजू लागीं आपणाच्या पुताक आपण व्हरता आनी म्हणटा कितें पणी कर म्हज्या पुताक गूण कर ताका फिट्स आसा तो उज्याक पडटा उदकाक पडटा कितें पणी कर ताका गूण कर आनी हांवें तुज्या शिसा लागीं आपण व्हेलें म्हज्या पुताक तांकां गूण करूंक जावना आनी ह्या वेळार मोगाच्या भावान आनी भयणीनो जेजून सांगची ते उतरां हे अविश्वासी आनी नश्ट संतते केदोळ पर्यंत हांवें तुमचे सांगत आसूंक जाय जेजून शिसांक गोवची करचें कित्याक म्हळ्यार त्या शिसा ते भावार्थ नातुरलो ते जेजू सांगत आसले मात्र शिसा ते ताका भावार्थ दिसोना देखून जेजू शिसांक म्हणटा हे अविश्वासे आनी नाश्ते संतते तुमचो विश्वास खंय आसा उपरांत मोगाच्या भावान आनी भयणीनो जेजू त्या भुरग्याक गूण करता आनी बापय सांगाता धाडटा हांगासर जेजूक आपणाच्या शिसांतय भावार्थ दिसून येना आनी एक गणीत मोगाच्या भावान आनी भयणीनो मातेवाच्या 8व्या अध्यायांत 20 आनी 6व्या वळींत आमी वाचता एक फावटी जेजू आनी ताचे शिस दोनीर पयन करनासले आनी ह्या वेळार व्हड एक वारें वादळ येता दोड सगळे हालता बुडता अशें बगता आनी देवाचे उतार म्हणटा जेजू न्हिदोन आसलो कित्याक सगळी रात ताणें मागणी केली ताच्या पयलींच्या घडीत आमकां कळटा सगळी रात ताणें मागणी केल्लें देखून तो दोनी न्हिदोन आसलो आनी वारें वादळ येता आसतना शीस सगळे भियेतात आनी व्हड्या ताळ्यान जेजूक बोब मारतात सोम्या तूं आमच्या खबरेर नाय गी आमी हांगासर बुडटा आमी हांगासर मरता कितें पुणी कर आनी ह्या वेळार मोगाच्या भावान आनी भयणीनो जेजू बुडता आनी वारें थंड करता दर्यो शांत जाता पूण तो आपल्या शिसांक म्हणटा कितलो उनो भावार्थ तुमचो मातेवाच्या 8व्या अध्यायांत 20 आनी 6व्या वळींत कितलो उनो भावार्थ तुमचो पयल्यान जेजू म्हणटा ह्या अविश्वासी आनी नश्ट संतते तुमचो भावार्थ खंय आसा हांगासर जेजू म्हणटा कितलो उणो भावार्थ तुमचो म्हळ्यार शिसांतय जेजूक शिसांक जेजू ते भावार्थ नातल्ले गणीत थंयसर आमकां दिसून येता शिस जेजू सांगत आसले जेजूची आज आपा ते पळोवन आसले जेजूचे उतार ते आयकोन आसले तरी मोगाच्या भावान आनी भयणीनो शिसांतय जेजूक भावार्थ दिसना मातेवाच्या 14व्या अध्यायांत एक फावटी जेजू उदका वयल्यान सरोन येतलो
आनी हें पळयलें पेद्रू म्हणटा सोम्या तूंच तर म्हाकाय उदकांतल्यान चलोवंक आपय हांव हें चलता. आनी जेजू म्हणटा ये. आनी पेद्रू उदकाक देंवता उदकांतल्यान चलोन येता. इल्लो चललेंस तो बुडोवंक लागलो म्हणटा देवाच्या उतार. आनी ह्या वेळार जेजून पेद्रू गोजी करचे ये उण्या भावार्थाच्या कित्याक तूं दुबावलोय. मोगाच्या भावान आनी पयलीनो जायते फावटी आमी जेजूक लागीं आसा म्हूण चिंता. जायते फावटी जेजू आमकां मस्तू लागीं आसा म्हूण आमी चिंता. पूण आमकां कांय बरेंपण जायना आमचो भावार्थ ना. हांगासर पेद्रूक तशेंच जालें. पेद्रू एक मुखेली जावन आसलो जेजूक मोगास व्यक्ती जावन आसलो. पूण जेजू ताकाच गोजी घालता ये उण्या भावार्थाच्या कित्याक तूं दुबावलोय. इल्ले उदकांतल्यान चलोन आयलोय न्ही मागीर कित्याक तूं दुबावलोय. मोगाच्या भावान आनी भयणीनो जायते फावटी आमचे थंय अशेंच घडटा. देवाच्या उतार म्हणटा थोडे बी वाटेर पडले गय. भी म्हणल्यार भावार्थ. ह्या देवाच्या उतार वाटेर पडुल्ले सुकणे व्हरून येतात. आमचो भावार्थ तशेंच थोडे फावटी तो कडपाचेर पडले बरें जाता. बऱ्या सुवातेर पडल्या वेळार मात्र बरें फळ दिवंक शकता. पूण मोगाच्या भावान आनी भयणीनो मातेवाच्या 8व्या अध्यायांत शातापाती जेजू ताचो भावार्थ व्हरून दिता आनी म्हणटा इतलो व्हड भावार्थ म्हाका इस्रायलान ते पळोवंक मेळोना. शातापाती आपल्या साकरा खातीर मागोवंक जेजू लागीं वेता. आनी जेजू त्या साकराक गूण करता हांव तुज्या घरा येता म्हणटा आसतना तो शातापाती म्हणटा सोम्या तुवें म्हज्या घरा येवंक हांव योग्य न्ही. तुवें एक उतार सांगल्यार पुरो म्हजो साकर बरो जातलो. पळया तसो भावार्थ. तुवें म्हज्या घरा येवंक हांव योग्य न्ही कित्याक हांव एक पातकी. म्हाका तसले एक भाग म्हाका ना. तुवें घरा येवंक हांव योग्य न्ही. तुवें हांगा तावडूच एक उतार सांगल्यार पुरो म्हजो साकर बरो जातलो. आनी हें ताचें उतार आयकून जेजू म्हणटा इतलो व्हड भावार्थ म्हाका इस्रायलान ती पळोवंक मेळोना. पेद्रू तें जेजूक भावार्थ पळोवंक मेळोना. ताच्या शिसा तें जेजूक भावार्थ पळोवंक मेळोना. उणो भावार्थ ताका दिसलो. पूण हांगासर एक शातापाती एक ग्रेस्त मनीस एक अधिकारान आसलो मनीस आपणाचें उणेपण वळखून घेता. जेजू मुखार खालतो जाता. आपणाकच कितेंच न्हय म्हणलें तूं वळखता. आनी एक उतार सांगल्यार पुरो म्हजो साकर बरो जातलो म्हणलेंच जेजू तशेंच जावं म्हणटा आनी ताचो साकर बरो जाता. मोगाच्या भावान आनी भयणीनो मातेवाच्या 15 अध्यायांत अल्संत्रे घडीत एक कानानगार स्त्री आपल्या धुवे खातीर जेजू कडेन मागता. निरंतरी मागता. जेजू तिका गन्य करिना. मागीर ते मागता कितें पडी कर म्हज्या धुवेक बरें कर. आनी निमाणे जेजू तिका बरें करता. कित्याक ती एक उतार म्हणटा उंडो सकला पडलो उंडो सुणी खातात न्ही गे. भुरग्यांनी उंडो मेजार खाता आसतना थोडो पिठो सकल पडटा थोडे कुडके सकल पडटात. सुणी ती मिसून खातात. आनी हें आयकल्लो जेजू त्या स्त्रियेक म्हणटा बाये वर्तो तुजो भावार्थ तुवें आशिल्ले प्रकार तुका जावं. मोगाच्या भावान आनी भयणीनो हांगासर ते स्त्री दूद येवं न्ही तरी जेजू तिचो भावार्थ पळयता आनी तिच्या दुवेक बरें करता. आयच्या वांजेलांत आमी असलेच एक 2 घडीत आयकली. जेजू जायराच्या दुवेक गूण करता आनी एक 12 वर्सां तावन रक्तस्त्रावाच्या पिड्यान वळवळचे एका स्त्रियेक बरें करता. 2 विशेश घडयता. हांगासर जेजू भावार्थ पळयता आनी ताणें भावार्थान मागिल्लें जेजू तांकां फावो करता. जायरास पळया एक अधिकारी मनीस तो ग्रेस्त मनीस तो. पूण जेजू मुखार तो कालतो जाता. देवाचे उतार म्हणटा जेजू मुखार तो सर पडटा खंय दिंपियेर पडटा खंय आनी म्हज्या दुयेच्या माथ्यार हात दवर खंडीत म्हणजे तूं बरी जातली. धू मोरच्या स्थितीर आसली. धू मोरोंक जाल्ली तरी ताका भावार्थ जेजून केवल हात दवरल्यार पुरो म्हजी धू बरी जातली. असल्या एका भावार्थान तो जाहीर नामाचो अधिकारी जेजू मुखार येता. आपणाक सकालतो करता. जेजू मुखार
ती बियर पडटा आनी आपणाच्या दुवे खातीर विनंती करता आनी मोगाच्या भावान आनी भयणीनो जेजू ताच्या घरा येता आनी त्या वेळार ताका खबर मेळटा ती मेल्या म्हणून. तरी मोगाच्या भावान आनी भयणीनो मेल्ल्या त्या चलयेक जेजू उठयता आनी जेजू हांगासर जायर असो भावार्थ पळयता. मोगाच्या भावान आनी भयणीनो आमच्या असो जिणेक आमी पाटया. हांव खंयच्या भावार्थान खंयच्या उद्देशान हांगासर आयला. म्हजो भावार्थ खंयचे अंतर आसा. उनो भावार्थ आसा गे, भावार्थ असना गे, इल्लो भावार्थ आसा गे, या दृढ भावार्थ आसा त्या शातापाती तें आसलो थंय, या त्या कानान घान स्त्रिये कडेन आसलो तो तसलो भावार्थ म्हजे थंय आसा. हांवें पळोवंक आसा, ध्यान करूंक आसा म्हजो भावार्थ खंयचे अंतर आसा. जर तर म्हजे ते भावार्थ आसा तर सगळ्या म्हज्या काळजान, मोनान, सक्तेन आनी आत्म्यान ताचो हांव मोग करता गे. ताचो मोग केल्ले बरी म्हज्या पेल्याचो हांव मोग करता गे. हें हांवें ध्यान करूंक आसा, हें हांवें नियाळूंक आसा. तोळ खंडीत मोगाच्या भावान आनी भयणीनो म्हजें मागणें जेजू आयकतलो आनी खंडीत म्हाकाय कितें आशा आसा तें सकड तो जारी करतलो. तर उंड्या रुपयांचे जेजू लागीं आमी मागया. मोगळा जेजू म्हजे थंय त्या शातापाती ते आसल्या भावार्थ बरी म्हजो भावार्थ कर. त्या कानान घान स्त्रिये ते आसलो भावार्थ म्हजो कर. आनी अशें सकड म्हाका मागिल्लें मेळच्याक तूंच म्हाका आदार दी म्हणून आमी मागया. आमेन. वेदी सरशी बापा येता अर्पण आमची करता स्वीकार तूं कर म्हूण भारता वाचा तुजी मागता सर्वेस्पर तूं आमचो रचना तुजो श्रेष्ठ म्हज्या मोगाच्या भावान आनी भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पोदेदारा देव बापाक मानता तसलें जावन दी म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनात आनी मैमीक आमच्या अनेक भविसभेच्या आदावा सरस्वर मारून सर्वेस्परा बागेवन दमदुता सांजुदान आपणाक आपलयलेल्या जेजूच्या मोगान भरोवन ताची सोडवण परगटोवंक संतोशान आपलो जीव करशिलो आनी रागात वारायले. ती सोडवून आमच्या काळाच्या मनशाक कळीत करूंक आमी तुका आतां भेटयता. ह्या आमच्या सोडवणेच्या बलिदाना वरवीं आमकां उर्बा आनी बळ दी. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारूया. आमी सर्वेस्पराक उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पोदेदार आनी सासनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्वांतय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. तुजी पवित्र सभा पोचकायची कोणा जावन ह्या संवसारान सदां उरच्याक आनी सर्गेचे शिकोवन सगळ्या मनशाक परगट करच्या. तुवें ती दमदुताच्या बुन्यादीचेर थीर आनी घट बांदून दवरल्याय. देखून आतां विश्वासान आनी व्हड मोगान निरंतर आमी तुजें किर्तन करता आनी सर्गेच्या दळबारां सांगाती संतोशान तुजी स्तुती गायता. होवी दळबारांचो सर्वेस्पर तूं.
ताका जय जय सर्वेश्वराचे नाव येता ताका जय उंचगी तुका जय जय बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पोत्रांतल्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या समे जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रागात आपलेच कुशेन स्मरण सुसुंगेच्या आदी ताणें उडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समात पोचे तेच परी जेवण जातेस ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताचे काल्स नव्या आनी सस्नेक कराराचे हें रगत पातकाचे बक्षाने मेळच्याक तुमचे पसोत आनी समेस्त मनशा पसोत तें वारावतले हे म्हज्या उगडासाक करात भावार्थ सगुटू परगटोया जेजू मेलो जेजू जीवन जाला जेजू नव्यान येतलो बापा जेजूच्या मरण असो आनी पुन्हा जिवनपण असो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिवीत असो वुंडो आनी सोडवणेचे काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्या प्रितमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी लियो सौदावो आमच्या बगेन बापा पिटर पावल आमच्या गोवळी बापा आनी सगळे ह्या सखी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगान वाडय पुन्हा जिवनपणाचो बरवो सदोरण मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकूत कर तांकां आनी तुजे इश्टगती ह्या संवसाराक अंतरलेल्या सुमेस्तांक मई पसान तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो खन आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता हांव कामुरये देवाचे माये सांगता बगेवन झुजे तिचो पती बगेवन दमदोतान सांजू दोता देव आनी सर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सांबलाजा बराबर सस्नाच्या सुखान आमकां वांटो दी आनी सांगता तुजी माई मागोवंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू तय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सर पोदवेदार बापा सर्वंदर आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमच्या सोडवंदराची आज्ञा मनान दवरून सोम्यान शिकयल्या ते मागणे सांगाता भक्तीन म्हणया आमच्या बापा सगळींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी कशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दीस व्हरपाक रास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळमेळ पडोवन दिवं नाका पण वायटांतले आमकां निवार सर्वेस्परा सर वायटांतले विघ्नांतल्यान वरांतले आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सावस्काय आमकां दी सर्गेचे भाग आनी आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बोरवोशान त्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकोतीन सर पातकांतले सुटय
आणि सर्व आकातांतली वाटय. कित्या रोजोटी पदवी आणि महिमा तुझी सुसनाच्या ससनाक. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या देवदूतांमुळे तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजी येताय आनी राजभर चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो एकामेकाक शांती दियात. क्रिस्ताची शांती. देवाची शेणी संसाराचे पाप काढले. आमची घातूक देवाची शेणी संसाराचे पाप काढले. आमची घातूक देवाची शेणी संसाराचे पाप काढले. आमकां शांती दी. आमकां शांती दी. पळयात ही जावन आसा देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती. ह्या शेळीच्या जिवनाक आपयल्यान ती आमी सर्व सुभागी. सम्या तुवे मंदिरांचे म्हाका फावना पूण ज्या उतरांनीच म्हाका भलायकी मेळटली. मोच्या काळजांत सोम्या तूं ये. मोगान तुका स्वागत करता. काळीज मोजे नंदन जावं ते तुझ्या येण्या. मोच्या काळजांत सोम्या तूं ये. मोगान तुका स्वागत करता. दुर्बळ पीडा काळीज मोजे नंदन जावं ते तुझ्या येण्या. हुंड्या रुपार तूं कांचावून म्हजी आत्मी पोषण जाता. हुंड्या रुपार तूं कांचावून म्हजी आत्मी पोषण जाता. संच्या तुका पावना म्हाका पूण म्हाका तूं उरपें करता. संच्या तुका पावना म्हाका पूण म्हाका तूं उरपें करता. एक घडीभर मावून रावून आमच्या काळजांत आयले जेजूक आमी अर्गान दिवया. सदांच तो आमच्या काळजांत रावूंक आशेता. जायत्यांक बरो केलो जेजू. जायत्यांची पिडा गुण केलो जेजू म्हज्या काळजांत आयला. म्हाकाय तो बरें करता. भावार्थान ताका म्हजो राय म्हजो देव म्हजो सोमी म्हळ्यार सत हांव वळखून घेतल्या वेळार म्हजें तें आज आपण करतात. उंड्यावर पारयल्या जेजू कडेन आमी मागया. मोगळा जेजू म्हजें तें सदांच तूं राव. म्हजें जिवीत तूं परिवर्तन कर. नव्या सक्तीन तूं म्हाका भर म्हूण त्या जेजू लागीं आमी मागया. अर्गां तुका सम्या जेजू. अर्गां तुका सम्या जेजू. होगळाप तुका सम्या जेजू. होगळाप तुका सम्या जेजू. स्तुती तुका सम्या जेजू. स्तुती तुका सम्या जेजू.
जय जय तुका सुम्या जेजू जय जय तुका समिया जय जय तुका सुम्या जय जेजू जय तुका समिया नामान तुका सुम्या नामान जेजू तुका समिया नामान तुका सुम्या नामान जेजू तुका समिया जेजू होगळीक तुका सुम्या होगळीक तुका जेजू समिया जेजू होगळीक तुका सुम्या होगळीक तुका जेजू समिया जेजू हालेलुया 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 प्रार्थुया भोवमोगाळ बापा बागेवन जुळता देवाच्या जैतेवा तो मरणा पासोतू या नव्याण्याच्या दिसा वो संस्कार आमी संभ्रमला हातून घेतिल्ल्या तुज्या पुताच्या मैमीवन कुडी रक्ता वरवीं तुज्या पवित्र आत्म्यान आमकां भर आनी ताचे भाशेन मोरा पर्यंत तुज्या मोगांत आनी सेवेंत आमकां तीर करून दवर ही आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नावे आमीन समेस्त आमी बसया मोगाळ भवन आनी भयणीनो सांजूद देवाक समर्पण केल्ल्या ह्या पवित्र थळार जमलेल्या तुमकां समेस्तांक परत एक फावटी ह्या पवित्र थळाक मोगाचो येवकार मागता हरी एका मंगळारा हांगासर पावणे 8 वरां तेर्स 8 वरार मीस 9 साक्रामेंताचें आराधन 10 वरां कुमसारां 10:15 वरार परत तेर्स 10:30 वरार मीस 9 साक्रामेंताचें आराधन 12:30 वरार भक्तिकांक जेवण स्टॉलाक भेट दिवन आत्मीक आनी भक्तीक वस्तू घेवयेत गरजेक पडचे बूक तुमकां स्टॉलांत मेळटात डिवायन मेडिसीन गांठी दुखी गॅस्ट्रीक भुरग्या पिडेक संबंदी वखदां ऑफिसान तुमकां मेळटात ती घेवन ताचो फायदो तुमी सोडयेत मिसाचें त्या सवान दिवंक आसा जाल्यार दफ्तरांत वा ऑफिसान तुमी दिवची पुणशताच्या अभिवृद्धी खातीर तुमच्या मोगाचें दान आमी स्विकार करता ऑफिसान तुमी दिवचें मंगळाराच्या जेवणाक स्पॉन्सर वा प्रयोजक रावून तुमकां आमी आपोवन दिता सगळे स्पॉन्सर जायना तर तुमच्या कुशीचें दान आमी संतोशान स्विकार करता तुमी दिल्ल्या दाना वरवीं दनपाराचें जेवण तयार करूंक आमकां साध्य जाता तुमच्या घरांनी जल्मा दीस काजारां जुबले कुमगार असलीं बरीं कार्य आसतना ह्या पवित्र तळाचो उगडास करा त्या लेखा जेवणाक आदार दिया सरभक्तिकांक तुमचे खातीर मागतली आनी आमी विशेश तरान ह्या पवित्र थळार तुमचे खातीर तुमच्या त्या सवां खातीर आमी मागतले हांव हरी एका मंगळारा हांगासर 9:30 वरां तावन 10:30 वरां पर्यंत ये मिटिंगां चलतात आमाल पियोन्याक वळख जाल्लेल्यांक सुडका दिवच्या खातीर तांकां सरोसून पयस रावच्याक ही उपकारतात त्या देखून तुमच्या पैकी वा तुमच्या कुटुंबांत कोणी आसा जाल्यार असल्यांक ह्या मिटिंगाक येवंक प्रोत्साहन दिवंक हांव तुमकां उलो दितां हरी एका मंगळारा हांगासर आश्रयाच्या बिल्डिंगांत मोडबिद्रे आळुवास होमिओपॅथीक मेडिकल कॉलेजीचे डाक्टरां नर्स आसात हांगासर होमिओपॅथीक मेडिसीन तुमकां लाभता कोणायकी गरज आसा जाल्यार तसोय फायदो जोडूंक हांव तुमकां उलो दितां मोगाचे न्हू फेब्रुवारीच्या 6, 7 आनी 8 तारखेर म्हणजे ह्या सप्त्यांत शुक्रारा सोनवारा आनी आयतारा 3 दीस ह्या पवित्र थळार मनादी बाप अगस्टीन वल्लोरान पोट्टा डिवायन रितीर केंद्राचो निर्देशक ताच्या मुखेलपणाखाल पोट्टा तावन रिट्रीट पंगड हांगासर येता आनी हे 3 दीस रितीर हांगासर आमी चलोवन व्हरता मोगाचे न्हू शुक्रार आनी सोनवारा 6 आनी 7 तारखेर दनपारां 3 तावन सांजेर 8 वरां पर्यंत आनी 8 तारखेर आयतारा सकाळीं 9 तावन 1 वरां पर्यंत ही रितीर हांगासर चलतली पदराप इंग्लिशांत ही रितीर प्रीच करता कोंकणीक ही रितीर आमी ट्रान्सलेट करता पद्रापाचे टॉक पद्रापत कोंकणीक तर्जुमो करतात आनी ताच्या उपरांत हांगासर आराधन मीस आनी टेस्टिमनी दितली मोगाचे न्हू त्या देखून ह्या रितीर अपूर्वायची आनी प्रत्येक जण बाप अगस्टीन वल्लोरान ताणें मेळचें कश्टांचें पूण ह्या पवित्र थळार हांव चिंता हेंत एकच अवकाश जावंक बरो आनी एपटी आमकां मेळटा हांव नेना पूण हो एक अवकाश देवान आमकां दिला ह्या पवित्र थळार हे 3 दीस रेतीर त्या देखून जाता तितल्या लोकांनी तुमी भक्तिकांनी ह्या रेतीरेंत वांटेली जावन आत्मीक बरेपण दैहीक बरेपण जोडच्या खातीर हो वेळ ह्या रेतीरे खातीर अमानत करून दवरच्याक हांव तुमकां परत सगळ्यांक आपोवणें दिता तुमी मात्र न्ही तुमच्या कुटुंबांतल्या सन्यांक हेरांक तुमच्या शेजाराक सांगा आनी जाता तितल्या जाणांक आपोवन हाडूंक ह्या रेतीरे आनी त्या मारिपात आत्मीक फायदो जोडूंक हांव जोडून घेवच्याक उलो दिता ही रेतीर हांगासर आमच्या इगर्जीच्या भायर सगळ्या मैदानार उक्त्या मैदानार चलतली त्या देखून तुमी ह्या रेतीरेन वांटेली जावं परत तुमकां हांव आपोवणें दितां पयले 2 दीस आमी उंडे दितल्या आनी आयतारे दिसा दनपाराचें जेवण आमी हांगासर दितल्या ह्या रितीरे वेळार हांगासर कुमसारांय आसतलीं कावन्सिलींगय आसतलें त्या देखून जन कावन्सिलिंगाक जावन आसतलें कोणायकी कावन्सिलींग जावंक आसा
वखुमसा जावंक आसा जाल्यार ताकाय ह्या रेतीर वेळार अवकाश आसतलो त्या देखून ह्या रेतीरचो फायदो आमी जोडूंक आमी प्रयत्न करया. आज जेवणाक स्पॉन्सर दिल्यांची नांवां वचून सांगतना तांणी हांगासर मुखार येवन आयचो प्रधान याजक मानदे बाप हॅरी डिसोजा तांचे जावन ही मानाची वात घेजय म्हूण हांव तुमचे लागीं उपकार मागतां. फ्रॅन्स्टन आनी रिटा रॉड्रिगस किन्निगोळी आयचे दिसाचे नॉन व्हेज जेवण तांणी स्पॉन्सर केलां. पिलोमिना डिसोजा किन्निगोळी, डोरीन गॉन्झाल्वीस गोटाकपुरो मुंबय, जेरी मोरायस मुंबय, लॉरेन्स मस्कर्नेस मुंबय, विन्सी फेर्नांडीस मुंबय. दान दिल्ल्या सर दानीचो उपकार बावरता. देव बरें करूं म्हणटा आनी देवाची विस्तार आशिर्वादा तुमचेर आनी तुमच्या कुटुंबाचेर हांव मागतां. सक्कड आमी दिबी घालया. सांजूद दिता देवाच्या मानाक हे नवेन आमी आतां सोलोन व्हरया. पात्रून सांजता देवा आमचे पासत विनाती कर. पात्रून सांजता देवा आमचे पासत विनाती कर. पात्रून सांजता देवा आमचे पासत विनाती कर. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. मोगाळ भाव भयणीनो सर्गीन आमचो मोगाळ बाप आमचे मागणे आयकता. भगीन जोता देव सर्ग राजान जेजूच्या जिवानपणाच्या महिमेत आसून आमचे पासत विनाती करता. सांजू दोता देवानी येसान भक्त प्रत्येक जन मुरी आमची सर्गींची माय आमचे मजतीन जेजू आमच्या एकमात्र मध्यस्थ मारिपात आतां आमी सांगता मागया. सुमया जेजो क्रिस्ता तूं आमचो मध्यस्थ आनी देवाच्या घराण्याचो व्हड भाव तुका आमी आमचे मागणे भेटयता. तुका आनी धर्मदूत जोदता देवाक आसलेल्या प्रत्येक इश्टागरीचो आमी उगडास करता. भगवंता देवाच्या मोवाळ मोगाक आमी आमचे मागणे मेळयता. हे जेजो मनशाच्या कुटुंबात तुवें दाखोवच्या परमीत मोगा खातीर आमी तुका दिन वाचता. तुज्या वर्साच्या मरणाक आमी आमचे मागणे लागशिल्ल्यान मेळयता. त्या बलिदानावरी देव बापा निरंतर होगळाप लपता आनी सुमेश मुनी देवाक मानवता. जेजो आमच्या भावार्थ उदेशी तूं आतां खरोच आमचे मदें आसाय म्हूण आमी सत मानता. तुज्या पवित्र आत्म्यावरी आमचे दें देवाचो आनी पेल्याचो खरो मोग वाडय. आतां आमी बगीन जुतात देवाच्या विनवणेन तुजे मारिपादोबाच्यो गरजो आनी यात्रे तुज्या दैवी कुशे प्रमाणे तूं जारी करतलोय म्हूण आमी बरवसता. ये जेजूच्या भोव पवित्र आनी उदार काळजा सर आमचे पातेनी आमी तुजे थंय दवरता. तुका जावं महिमा मान आनी वगळा सदां सर्वदा आमेन. सांजू दुता देवाक मागणे. ह्या संवसारी जेजो सैरो आनी धर्मद जावन आसलेल्या बगेन जोता देवा ह्या आमच्या मागण्या तूं आमचे सवे मेळ. जेजो सोडवणदाराचो मोवाळ मोग तूं जाणा जाल्लोय. ताच्या सोडवणीची सुवार्थ तुवें पयस आसलेल्या लोकांक गजयली. क्रिस्ताच्या आनी मनशाकुळाच्या मोगान बरोवन तुवें रक्त साक्षीच्या मरणाद्वारे सर्ग आपणायलोय आनी अशें ह्या संवसारी जेजू लागीं तुका आसलेलो इश्टगतीचो बांद तुवें स्थिर केलोय. बारीक कश्ट अडचणींनी सांपोवन निराशेच्या परिस्थितीन आसलेल्यान सुद्दां केरी शारोती जावन आसाय. तुजे मजतीचेर बरो वचून ही म्हजी गरजान हांव तुज्या आपूण शेता व्हडा पातेनीन आयलां. सक्कड आमी बसया मोगाचें न्हू. सभाज जाणांनी तांचे त्या सवांग दान दिल्लीं हांव वाचून सांगतना तुमच्या काल जमानान जें कितें त्या सवांग घेवन ह्या पवित्र थळाक आयल्यात ही सक्कर त्या सवां ह्या घडये उबान दिवन तुमी मागा मोगाचें न्हू. 12 जाणांक बऱ्या सांबाळाचें काम फावो जावचे खातीर 6 जाणां बऱ्या कुटुंबाची सैरीक फावो जावचे खातीर 18 जाणां बरी भलायकी फावो जावचे खातीर 4 जागो बऱ्या मला विकून वेचे खातीर 7 जाणांक शिकोवंक बरी मोत आनी जानवाई फावो जावचे खातीर 8 जाणांक एग्जामान बरेंकन बरोवंक आनी बरे मार्क्स घालून पास जावचे करपा मेळचे खातीर 2 दोळ्यांक बरी दिश्ट फावो जावचे खातीर 2 रातीची बरी न्हीद भरचे खातीर 5 जाणांक रीण पारी करून करपा मेळचे खातीर 7 जाणां जागो बऱ्या मला विकून वेचे खातीर 4 BP शुगर कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल जावचे खातीर 2 दुश्ट शक्ती जावन सुटका मेळचे खातीर 3 दोंपरा गांठीचे दूख गुण जावचे खातीर 2 एलर्जी शेळ आनी कोंकली गुण जावचे खातीर 1 फांकडांत बोळ येवंक आनी सोलोवंक करपा मेळचे खातीर 3 डिप्रेशनांत जावन सुटका मेळचे खातीर 1 मन परिवर्तन जावचे खातीर 5 जाणां मोबायल एडिक्शनांत जावन सुटका मेळचे खातीर 6 जाणांक आमाल पिवणे जावन सुटका मेळचे खातीर 1 इस्रायलाची विसा फावो जावचे खातीर 9 जाणां कॅन्सराची पिडा गुण जावचे खातीर
एकल्याचे ब्लड रिपोर्ट नॉर्मल येवचे खातीर एकल्याचो बांदतेर बऱ्यान जावचे खातीर एकल्यान इन्वेस्ट केले पयशे फाटी मेळचे खातीर एकल्याच्या युटरस सिस्ट आसलें ऑपरेशन आसतना गुण जावचे खातीर दोगांक वायट सवय सोडून बरी जेणी जेवचे करपा मेळचे खातीर एकल्याची शिरांची पिडा गुण जावचे खातीर 30 आनी 4 जाणांनी तांच्या प्रत्येक तेसावां खातीर मागोवन सांगलां. रेशमाक बऱ्या सांबाळचें काम मेळचे खातीर कॅनडांत शिकल्ल्याक बरें काम एकल्या मेळचे खातीर रीलाक बऱ्या सांबाळचें काम मेळचे खातीर हेलन पिंटो डेल्ली शॉप बऱ्या मोलाक विकून वयच्या खातीर एकल्याक बरें टेनंट्स मेळचे खातीर बेनेडिक्टा म्हणल्यार स्त्रियेतावन संपूर्ण सुटका मेळून घरच्या सांद्यान कुटुंबांतय माय मोगान जियोंक मन परिवर्तन जावच्या पासून मागोवन सांगलां. गल्पांत जीवन म्हणल्यार व्यक्तीक कठीण कोंकली आसून कश्टांत आसा मेडिसीन घेतलां गूण जायना ताची कोंकली आनी शेळीची पिडा गूण जावंक पासून मागोवंक विशेश तरान सांगलां. एकल्याच्या युट्रसान सिस्ट प्रायब्रॉयड एंग्जायटी पिडा जिजून संपूर्ण तरान गूण करच्या पासून आनी CA 125 रिपोर्ट नॉर्मल आसच्या पासून मागोवंक सांगलां. त्या भयणी खातीर वा त्या जना खातीर आमी मागया. रेबेक्का म्हणल्या भयणीन ह्या चलयेन सलची करपा ह्या चलयेक मेळच्या खातीर सेकंड BSc शिकच्या एका भुरग्याक बरें शिकोवंक बरें मार्क्स घेवन पास जावची करपा ताका मेळचे खातीर एका कुटुंबान विकल्लें व्हेहिकलाचें समस्या सगळे इत्यार्थ जावचे खातीर सेकंड BSc शिकचो भुरगो मोबायल एडिक्शन जावन सुटका ताका मेळच्या मिसागवेची करपा मतीक उसवार ताका मेळचे खातीर आमी मागया. ग्लेन एंड सेल ताका बरी भलायकी फावो जावचे खातीर एका तरणाट्या UK काम मेळचे खातीर स्टेला क्रिस्टोफर 90 आनी 2 वर्सां बरी भलायकी फावो जावचे खातीर आलन लस्त्रादो आनी एलिटा डिसिल्वा तांकां एका भुरग्याचें तेणें प्राप्त जावचे खातीर जेसिंता डिसोजा दुबाय गोल्डन विजा तिका लाभचे खातीर जोनाथन 30 आनी 2 वर्सां प्राय बरी सैरीक ताका मेळचे खातीर विल्सन म्हणल्यार बाबाक बरी भलायकी आनी एक बरी सैरीक प्राप्त जावचे खातीर एका कडेन लिफ्ट घालूंक आसा त्या लिफ्टाक संबंदीत दफ्तरान परमिशन मेळचे खातीर एका कुटुंबाक घरावेच्या रस्त्याक आसो सर अडकळी पयस सरूंक आनी संबंदीत जाल्ल्यांनी रस्तो दिवंक वाट दिवंक तांच्या मदीं उजवाड मेळच्या खातीर एका युवकाक 20 आनी 2 वर्सां प्राय पूण ताच्या 10 वर्सां प्राय थावन टायप 1 डायबेटीक ताका सुरू जाला आनी तो कश्ट जाता ताका भलायकी मेळच्या खातीर एकल्याक कठीण कोंकली शेळ शिंको आनी अर्द्याची दूख आसा ती संपूर्ण गूण जावच्या खातीर ब्रदर ग्लेन एंड सिस्टर ट्रिजा तांकां तांचें मिसांव काम बऱ्यान करूंक बरी भलायकी तांकां मेळचे खातीर हान्ना म्हणल्यार एका चलयेक बरी भलायकी भाव जावचे खातीर एका चलयेक वेरिकोस वेन्स आनी इतर पिडेतावन सुटका मेळच्या खातीर मागोवन सांगलां. एका स्त्रियेक नी जॉयंट पेन आनी इतर झुकी जावन सुटका बरी भलायकी बऱ्यापणा खातीर मागोवन सांगलां. एलिझा सिक्वेरा तिका नी पेनांतल्यान गूण जावचे खातीर 20 आनी 3 वर्सांच्या एका तरणाट्याक ताची वेट लूज जावंक आनी तशेंच मिसा वचोंक एक बरेंगन कुमसा जावची करपा ताका मेळचे खातीर मागोवन सांगलां. देवदीन मताय सेरा विल्सन सेरा आनी विल्फ्रेड सेरा मार्क रोड्रिगा तांकां सस्नीक विशय मागला. रोस्लिन म्हणल्यार भयणीक दुबायंत एक बरी भलायकी आनी बरें खाम मेळचे खातीर ताच्या आवयन प्रितीन मागोवन सांगलां आनी तिच्याय बऱ्या भलायके खातीर मागोवन सांगलां. एका भुरग्याक गल्पांत आसा तो ल्हान भुरगें त्या भुरग्याक एलर्जी जावन सकड संपूर्ण सुटका मेळचे खातीर मागोवन सांगलां. आमच्या 10वे क्लासीक शिकच्या सांजूद इंग्लीश मिडियम शिकच्या भुरग्यांक बरें शिकोवंक शिकले मतीन उरची करपा मेळचे खातीर मागोवन सांगलां. आशा सिल्विया म्हणल्यार भयणीक दुबायंत एक बरें काम आनी बरी भलायके खातीर मागोवन सांगलां. एका भावाक कोल्ड एलर्जीक आनी इतर नर्व पेन आनी जॉयंट पेनांतल्यान सुटका मेळचे खातीर मागोवन सांगलां. भयणीन तिका बरी भलायकी मेळचे खातीर आमी मागया. तशेंच एका भुरग्याक शिकोवंक बरी मोत उजवाड शिकलें ताच्या मतीन उरचें करपा जानवायचें तेणें समजोनी आनी आवय बापाय विधेय जावन जियोवचें करपा मेळचे खातीर मागोवन सांगलां. एका कुटुंबाक एका घराचें तेणें प्राप्त जावचे खातीर मागोवन सांगलां. एकल्याक एलर्जी कोल्ड आनी स्नीजिंग गूण जावचे खातीर एकल्याक कोल्ड एलर्जी गूण जावचे खातीर एकल्याचें PCOD प्रॉब्लेम गूण जावचे खातीर वेरोनिका म्हणल्यार भयणीक फ्रॅक्चर जाल्लो पांय सारको जावन चलचें करपा मेळचे खातीर एकल्याचो फ्रॅक्चर जाल्लो हात सारको जावचे खातीर 10वेंत शिकच्या एका भुरग्याक बरें शिकोवंक शिकलें मतीन उरचें करपा 10वे क्लास शिकच्या आनी एका भुरग्याक मोबायल एडिक्शन जावन सुटका मेळचे खातीर सेकंड BSc शिकचो एक 11 वर्सां भुरगो इश्ट कॉलेजीक सुकान आसतना वचून कॉलेजीक वचच्या मतीक उजवाड मेळच्या आनी बरें शिकचें करपा मेळचे खातीर एकल्याच्या माथ्याचे झरचे केस सगळे रावचे खातीर ह्या सकड त्या सवां खातीर मागतना आमची वैयक्तीक त्या सवां मागणी सुमयाच्या पांयां तळ आमी समर्पण करी आमी मागया.
आराधन तुका सुमियान जेसो वंदन तुका सुमियान जेसो महिमा तुका सुमियान जेसो स्तुति तुका सुमियान जेसो प्रणिपा तुका सुमियान जेसो मंगली तुका सुमियान जेसो जय जय तुका सुमियान जेसो हालेलुया 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 Jesus touch them Lord Jesus bless them Lord Jesus I surrender them into your hands Lord Jesus may your mighty power take place may your mighty power flow into them Lord Jesus anoint them Lord Jesus bless them Lord Jesus आपण सोमिया आपण सांजुद ताजे हमारी बात तुझ्या पायांतळे समर्पण केले सकड मागणी मानून घे सोमिया म्हणजे जीवितान किती आशीर्वाद मागतात या पवित्र जाळा सकड त्यांच्या जीवितान लाभे बरे बंधंग लाभे सोमिया बरे मन लाभे सोमिया सकड वाटो उगते का सोमिया तुझी अगणित सकत त्यांच्या जीवितान वाळून दे सोमिया तुझ्याकडे मागतात touch them bless them anoint them heal them may your mighty power flow into them Lord hallelujah 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 सकड मी दिंबी घालया म्हज्या मोतीर काळोखान म्हजो बाबात दंडोळोंक बेसारच्या म्हज्या आत्म्याच्या वैरींक तुज्या अपोस्तले पदवेन पयस जावं दे हे वर्त्या संदा म्हज्या काळजाच्या गुंडायतावन हांव तुका उलो मारता आशा संडल्या बरोबर सदींचे किरें देणे तुका देवान दिला म्हजे जिणयेचे कांटे गुंटे म्हज्या काळजाची कोर्सान हांव तुका भेटयता तुज्या मोवाळ मायपासी नावाती तूं म्हाका मोगान आदर्शन सुदारसन वर हांवें वडापातीन तुजे कडेन मागलो उपकार म्हाका जोन दे अशें आमच्या समिया जेजूचे महिमे हो नांव तुज्या मजतीन अधीक आनी अधी परगटलेलें जावं आमीन एक घडी भर आमचे दोळे आमच्या मोगाचे न्हू ह्या पवित्र तळार आयिल्ल्या मारी बा लाभच्या सकड बरेपणा खातीर जायते हांव नांव आयकता ह्या पवित्र तळार एक विशेष सकत वालता जायतीं आश्चर्यां अद्भुतां करता जायतें बरेपण वालता आमच्या जिवितान लाभल्या सकड बरेपणा खातीर आशिर्वादां खातीर कृपे देण्या खातीर धन्य देवाक आमी अर्घां दिवया एकल्याक ड्रायव्हिंग लायसन मेळिल्ल्या खातीर अर्घां दिता 6 जाणांक बरें सांबाळाचें काम फावो केल्ल्या खातीर अर्घां दिता दोगांक कुटुंबांत शांती समाधान रास केल्ल्या खातीर अर्घां दिता एकल्याक भुरग्याचे देणे फावो केल्ल्या खातीर अर्घां दिता एकल्याचे स्कॅनिंग रिपोर्ट नॉर्मल आयिल्ल्या खातीर अर्घां दिता 12 जाणां बरी भलायकी फावो केल्ल्या खातीर अर्घां दिता 8 जाणांनी मागलो उपकार फावो केल्ल्या खातीर अर्घां दिता तशेंच पयलें मीस जाल्या उपरांत एक भाव म्हणालो ताच्या पुताच्या सैरीके खातीर आमी मागतल्या आनी ताच्या पुताक सैरीक घट जाल्या आनी बरेंपण जावचे खातीर ताणें विशेष तरान सगळें बरें जावन लग्न जावचे खातीर मागो सांगला आनी तो भावी ताच्या पुताक लाभल्या सैरीके खातीर अर्घां दिता ह्या सकड भावना सांगता मेळून धन्य देवाक आमी अर्घां दिवया धन्य देवाचो उपकार आमी आठवया अर्घां दिता जेजू हांव अर्घां दिता जेजू अर्घां दिता जेजू म्हज्या काळजाक हांव अर्घां दिता जेजू हांव अर्घां दिता जेजू हांव अर्घां दिता जेजू काळजाक हांव वगडां दिता जेजू हांव वगडां दिता जेजू हांव वगडां दिता जेजू म्हज्या काळजाक हांव वगडां दिता जेजू हांव वगडां दिता जेजू हांव वगडां दिता जेजू काळजाक मोगाळ भाव भयणीनो आमच्या पिडेस्त भावना बसो देवा लागीं आमी विश्वासान मागया सर्वेस्पर आमकां वायटांतली आनी अनवारांतली निवार आयक आमचे प्रार्थने सर्वेस्परा पिडे जाल्यार आमच्या भाव भयणीचे कश्ट हाळो कर आयक आमची प्रार्थना सर्वेस्परा पिडे तेंचे सेवा करच्या समर्पित जाल्या डॉक्टरां नर्सांक आनी सेवकांक पाव आयक आमची प्रार्थना सर्वेस्परा सकड पिडेचा ताळणी आनी पातकांतली निवार आयक आमची प्रार्थना सर्वेस्परा तुज्या मनेरेनी हात दवरच्या पिडेस्तान जिविताची भरती भलायकी आनी कुडी आत्म्याची घटाय दी आयक आमची प्रार्थना सर्गींच्या बाबा आयचे दीस आमी आयकले आमच्या भाव भयणीचे सत्य संवाद जारी कर संजुदाच्या भक्तिकेच्या जिणेंत आनी आशिल्लो संतोष आनी समाधान फावो कर म्हण मागता आयक आमची प्रार्थना सर्गींच्या बाबा आमच्या लागीं प्रत्येक मागणी विचारल्यांचे त्या संवाद तुका आमी समर्पण दिता तुजी कशी वयता ती सत्य संवाद तूं जारी कर म्हण आमी मागता आयक आमची प्रार्थना मोगळा बाबा गांवांत तशें पर गांवांत पावो तें काम नासतना कश्टांच्या सतुच्या भुरग्यांचे कावकूत कर तांकां बरें काम फावो कर तांचे जिवीत नंदन कर म्हण आमी मागता आयक आमची प्रार्थना दयाळ बाबा पावो ती जिणी सांगाती मेळनासतना कश्टांच्या सरमच्या भाव भयणीचे तुजी दाय दाखय तांकां बरें जिणी सांगातीन मेळोन बरें कुटुंबात जिवीत जियोवचें देणे फावो कर म्हण आमी मागता आयक आमची प्रार्थना सर्वेस्परा भुरग्याचे देणे आशेतेल्या सरकार जरी जोड्यांचे बिरमत पाव
तांच्या काजारी जिविताचे मोगाचे बळ भुरग्याचे देणे तांकां फावो कर तांचो संतोष सडय आनी वाडय म्हण आमी मागता आयक आमचे प्रार्थना येसून मोगळा बापा या पवित्र तळार जावं कशें रितीर तुज्या पांयां तळार समर्पण करता या रितीरेचेर तुझे आशिर्वाद आवत विस्तार करपा आवत हे रितीर दिवंक घेवच्या पाद्र्या बागताच्या टिमाक तुज्या बेसावांनी बर आनी तांचे मरिबा तुझे उतार परगट जावं सबार असर्या अद्भुतां या पवित्र थळार घडोवन दीत म्हण आमी मागता आयक आमचे प्रार्थना येसून सर्वेस्परा या रितीरे फाटल्यान या पवित्र तळार वावर करच्या हर एका बऱ्या मनाच्या व्यक्तींचे तुझे आशिर्वाद आवत तांचे संपूर्ण निस्वार्थ सेवा या रितीरे खातीर दिवंक आनी त्या मरिबात या रितीर तांच्या वावरान फळादी कर म्हण आमी मागता आयक आमचे प्रार्थना येसून मोरये पिडेस्तांचे भलायके तुजी भुरगीं तुजी मजत मागतात आमची मागणी आयक नमारणी काकुरीचे माये नमनमच्या जिवा अमृतनी भरोशा तुका आमी लो मारता आमी बदे सेवेची बाळकां या तुकाच्या कोणात असता आस्कार उस्ता सोन आमी तुका दान करता तो तुमचे शेकाये ते तुजे गांवचे दोळे आमचेर परती आनी ह्या प्रदेशा उपरांत तुजे सदैव बॉल जिजू आमकां दाखय ये दाळे मोगळे दुलबी हांव कार्य मरिये भगवंती देवाचे मामा बसो विनाती कर क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी पावोवच्या खातीर त्रिएक देवाक आमी मान दिव्या त्रिएक देवाची मजत आमी मागया प्रत्येक जाण आमचे थंय कितेंय पिडा आसा कितेंय उणेपण आसा कितेंय अस्करगाय आसा हें सगळें पूर्त जावच्या संपूर्ण जावच्या भरतीकन जावच्या बरी भलायकी बरेपण मेळच्याक आमचे खातीर मागता आसतना सकड पिडेस्तांक त्रिएक देवाच्या मजतीक समर्पण कर ह्या घडी आमी मागया आमचो उजवात आमच्या तकलेचेर आमी दवरया आमचे खातीर आनी सकड पिडेस्तां खातीर फातेनीन बवरतान आमी मागया जशें त्या जाहिरान मागले त्या रक्तस्रावाच्या स्त्रियेन मागले त्यात पातेनीन त्यात बावारतान ह्या घडी आमी मागया महिमा तुका सर पदवेदारा देवा बापा कित्याक तुवें तुज्या एकल्याच पदा जेजो क्रिस्ता आमकां सोडका सोडवून दिवच्या धाडलोय महिमा तुका जेजो क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पता कित्याक तूं आमचे अस्कत मनशा जाय घेवचे तितलो लानवीक जालोय आनी सर आमचे पिडा शिडा गुण करून तुवें कशी वेले महिमा तुका देव पवित्र आत्मे आमच्या बसोवन धरा कित्याक तूं आमच्या सर पिडा शिडा तुज्या बळादी पदवेन गुण करताय प्रात तूं ह्या दयाळ बाबा आत्मेच्या संकश्टांनी आनी मतीच्या वाकुडीच्या पिडेनी कश्टांच्या तुज्या साकरांनी साकनीचे दाल दीस घाल तुवें रसल्यान हांगा नवो जीव दिवन जिवा बरीत कर अशें पातकांतली नितळ जावन पिडेचेर निघून जावं वेगीन सदांनी भलायकी जावच्या क्रिस्त आमच्या सोमयावर वे सोम्याचे नावी आमचो आदार ताणे रचला सर्ग आणि संसार सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो तुमचे सोबे आसो प्रार्थुया दयाळ सोम्या भावर त्यांच्या बुजवण दरा तुजी मीत मेहनतलेली दयाळाय आनी आमी मागता पिडे शिडेन कश्टांच्या तुज्या भुरग्यांक तांचे राखान बुडवे सदांच शांत समाधानान सांबाळून दीत एकामेका सूख समजून आनी मना भेद पयस करून एकामेका काळजा ताण बोगसून जियोंक तांकां तूं आदार दी आपल्या कश्टा वरवीं सुदारून तुजे दयेन तांकां आपूण बरी जाल्या म्हूण भोगून दी तूं दयाळ सोमी सदांच तांच्या सांगातार राव तांच्या आदली भलायकी तांकां पाटी मेळोवन दी आनी ती तुज्या पवित्र सभेंत सदांच तुका अर्गां दिवं दी जो जी आनी राजभर चलयता ससनाच्या ससना सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो तुमचे सोबे आसो सर्वेस्पर देव बाप आशिर्वाद दिवं आपल्या मुखामळसो प्रकाश तुमचेर फांकोवन तो तुमकां मायपा सान आनी काकुळतीन वागो दुलो भयण तो तुमचेर आपली नदर घालो आनी आपली शांती तो तुमकां देव देवसो एकलोच पूत जेजू क्रिस्त बापाच्या उजव्याक वैभवान बसला आनी आपले बसवणे प्रमाणे संसारा पर्यान आमचे सांगाता आसा तो तुमचे सोबे रावून तुमचे संरक्षण करूं तुमच्या मुखल्यान तो रावून तुमकां वाट व्हरो तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमची राखण करो देव पवित्र आत्म्यान जेजूच्या शिसांक उजबडान भरले तो तुमचे ते आसचे सर वायट बसपून उडो आनी तुमची जिणी आपल्या प्रकाशान पजळीत करो आनी सर पोतवेदार देवासो बापासो आनी पुतासो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी तुमचे सभे सदां आसो दिंबेर समीर रविया मोकलो थोडो वेळ सक्रामेंतांतल्या जेजू संगता करसून सो पवित्र वेळ जावन आसा तर त्या जेजूक आमचे मध्ये आमी स्वागत करया गीत आमी गावया
सोमी म्हूण मानून घेता म्हज्या सोमिया म्हज्या देवा म्हज्या सोमिया म्हज्या देवा म्हज्या सोमिया म्हज्या देवा म्हज्या सोमिया म्हज्या देवा हालेलुया 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 आराधन हांव करता सोमिया सर पडून वंदिता दुनिया आराधन हांव करता सोमिया सर पडून वंदिता दुनिया आराधन हांव करता सर पडून वंदिता म्हजो सोमी म्हूण मानून घेता आराधन हांव करता सर पडून वंदिता म्हजो सोमी म्हूण मानून घेता म्हज्या सोमिया म्हज्या देवा म्हज्या सोमिया म्हज्या देवा म्हज्या सोमिया म्हज्या देवा म्हज्या सोमिया म्हज्या देवा हालेलुया 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 आमच्या हात उभारून हालेलुया 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 म्हजो सोमी म्हजो देव म्हजे समकार आसा सदांच म्हज्या सांगाता तो रावपाक येता की आमच्या सोम्याक आमी आराधन करुया नामान करुया ताका आमी वंदुया कित्याक तो म्हाका राखता तो म्हाका सांबाळटा तो म्हाका पोसता ह्या आमच्या सोम्या सांगात आमी रावुया ताका आमी गीत गावया तुझी स्तुती गाता सोमिया तर कोडून मादिता दुनिया तुझी स्तुती गाता सोमिया तुका महिमा दिता दुनिया तुझी स्तुती गाता तुका महिमा दिता तुझो सोमी म्हूण मानून घेता तुझी स्तुती गाता तुका महिमा दिता तुझो सोमी म्हूण मानून घेता म्हज्या सोमिया म्हज्या देवा म्हज्या सोमिया म्हज्या देवा म्हज्या सोमिया म्हज्या देवा म्हज्या सोमिया म्हज्या देवा हालेलुया 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 सकट वरदान ताका स्तुती करूया सदांच
दीस आमच्या सांगात रावसो जेजू आमच्या सांगात आसा ज्या वेदी मुखार आसा आमच्या हर एकाची मागणी तो आयकता ताका आमी स्तुती करूया हालेलुया 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 come Holy Spirit come Holy Spirit come Holy Spirit touch and heal from the sickness come Holy Spirit come Holy Spirit come Holy Spirit hallelujah 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 Sam Paul मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो फिलिपी घरा बरयल्या 4थ्या अध्यायान 4थ्या वळीत अशें म्हणटा संतोष पावा तुम्ही सदां संतोष आनी उल्हास पावा मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो आमी संतोषाचे भुरगीं आमी उल्हासाचे भुरगीं आमी जेजूचे भुरगीं कित्याक तो आमच्या मदें आजापां करता तो आमकां राखता आनी सांबाळटा जायते पिडेस्तां बरो केलो जेजू मेल्ल्यांक ते जिवन केलो जेजू उद्या रुपार आमच्या समकार आसा सक्कड आमी एक घडी बरो आमच्या तकली बागावनो ह्या संवसाराच्या रायाक धन्याच्या धन्याक आमी नमस्कार करुया पेद्रूच्या पहिल्या पत्रांत 5व्या अध्यायांत 7व्या वळीत देवाचें उतर अशें आसा सगळो तुमचो हुस्को ताचेर सोडा तो तुमची जतन घेता परतून पटी सांगता मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो आयका सगळो तुमचो हुस्को ताचेर सोडा तो तुमकां आयकता मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो पेद्रूची ती उतरां म्हाका आनी तुमकां धैर्य दितात सकयल आमची खंत बेजाराय ह्या सौम्य मुखार आमी दवरूंक जाय खंय जायती खंत आसा आमकां बेजाराय आसा कुटुंबां ना समाधान आसा सोलवणी आसा पिडा आसा निराशा आसा ती आमचे देश दवरल्यार आनी कितें सडटा देखून देवाचें उतर म्हणटा सगळो तुमचो हुस्को ताचेर सोडा तो तुमची जतन घेता जावंक पुरो आमच्या पिगजेची योजना आमच्या कुटुंबाची योजना मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो ह्या सौम्य मुखार आमी दवरुया जायती मागणी येदोळूस आमच्या विगर बापान हांगासर वाचून सांगली जायत्यो गरजो आमचे थंय आसात जायते जाणां पिड्येंत कश्टातात वळवळटात जायते कुटुंबांत असमाधान आसा हे सक्कड मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो ह्या सौम्य मुखार आमी दवरुया कित्याक तो आमची जतन घेता तो त्या खंतीची बेजाऱ्याची जतन घेता आमी हेराय कडेन सांगल्यार आमकां ती हांसतात आयकतात इल्ल्या वेळान हांसतात पूण मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो सकड आमची खंत बेजाराय निराशपण ह्या सौम्य मुखार दवरल्या वेळार खंडीत तो आमच्या मागणी आयकता आनी जे कितें आमी मागता खंडीत तो दिता देखून तो इजाया प्रवादी 50 आनी 5व्या अध्यायांत 20 आनी 2व्या वळीत अशें म्हणटा तुजें वजें सर्वेस्पराचेर सोडू तो तुका सांबाळटलो पळया कितल्या अपुर्बाची उतरां तुजें वजें सर्वेस्पराचेर सोडू तो तुका सांबाळटलो जायते वजें आमचें थंय आसा मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो जायती खंत बेजाराय आमच्या थंय आसा जडाय आमच्या माथ्यार आसा देखून इजाया प्रवादी म्हणटा सगळें तुमचें वजें ह्या सौम्येचेर सोडा तो ताची जतन घेता मैजे मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो व्हडलें एक वजें सर्वेस्परा देवान मैजेचेर घाल्लें एक व्हडली जबाबदारी मैजेक दिल्ली तुवें पारावेसशीर वचोंक जाय आनी त्या म्हज्या कश्टाच्या लोकांक बासयल्ल्या गांवांक तुवें आपोवन हाडूंक जाय व्हडली एक जबाबदारी देवान मैजेच्या माथ्यार घाल्ली मैजेन तें वजें म्हूण घेतलें पूण मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो देवान मैजेचो हात सोडूना देवान म्हणलें हांव तुजें सांगाता आसा आनी मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो तें सगळें वजें मैजे वोवयता आसतना देव ताच्या सांगाता आसलो देखून मैजेक ताची जडाय तें वजें वोवंक सुलाभ जालें देखून मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो आमचेंय वजें आमची पिडा आमची बेजाराय सक्कड योजना ह्या सौम्येच्या पांयां आमी समर्पया खंडीत तो ताका परिहार दितलो हाच्या वांजलांत अपुर्बाचे गडीत आमी वाचले 12 वर्सां तावन रक्तस्रावाच्या पिडेन वळवळची स्त्री मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो
नित्राणी ती जाल्ली, निशक्त ती जाल्ली, कुडीत रागात नातरले, सोलोंक तिका असाध्य आसले. सगळे तिचे पैसे धाकट्या खातीर कशिल्ले म्हणटा देवाच्या मुतार. जायती आस्त आसले मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, सकट तिणें करशिल्ली. पूण तिच्या कुडींत कितेंच बरेंपण जावना, कितेंच बरेंपण तिका लागोवना. आनी निवाने मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, त्या स्त्रियेक जेजूची बरी खबर मेळटा. जेजू म्हणलो एकलो सोमी आसा, एक मेस्सिया आसा. ताका तूं मेळ्ळी तर, ताणें तुका आशिर्वाद दिले तर खंडीत तूं बरी जातली म्हणली बरी खबर त्या स्त्रियेक मेळ्ळ्यांस जेजूक सोदून ती येता. मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, मातेवाच्या वाजेलांत अपूर्बायन ते पिंचायला 9व्या अध्यायात 20 आनी 1 बळीत ती अशें म्हणटा, ताचे आंग वस्त्र आपुडल्यार हांव खंडीत बरी जातली. पळया ती एक पातयेनी. ताणें म्हाका आपुडचें नाका, कित्याक म्हळ्यार जेजूक जेजून म्हाका आपणूंक जाय म्हणून आशेवन ती आयिल्ली. पूण मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, जेजू बरे जायतो लोक आसलो. जेजूक आपुडचें सोडून जेजूक पळयोवंक तिका असाध्य जालें, कित्याक ती एक अशुद्ध स्त्री. कुडींतले रागात येतले. 12 वर्सां तावन रागात येचें म्हणटा आसतना खंडीत ती नित्राण जाल्ली, आशक्तीत जाल्ली. सोलोवंक तिका बरें कश्टाचें जाल्लें. आनी जेजूक आपुडचें पयसूच उरलें, कित्याक ती नितळ न्हय स्त्री, अशुद्ध स्त्री म्हूण तिका बोलायल्लें. पूण मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, भावार्थ आसले कडेन आज आपाक करतात त्या स्त्री ते तशेंच जालें. वडा कुशेन म्हणलें बरी, जेजून म्हाका आपणूंक जाय, जेजून म्हाका आशिर्वाद दिवंक म्हूण ती आशेवन आयिल्ली. पूण जेजूचे भवरे आसलो लोक पळयोवन तिणें चिंतलें. परतून तिका निराशा जाली. ह्या सोम्याक हांवें कशें मेळचें, ह्या सोम्यान म्हाका आपुडचें तरी कशें. हांव एक अशुद्ध स्त्री आनी इतलो लोक आसा, इतल्या लोकां मदें हांवें थंयसर वेचें तरी कशें. स्त्री चिंता मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो. पूण तिचे थंय तो भावार्थाचो उजवाड आसा. त्या भावार्थाच्या उजवाडान ती आपणांतल्याक चिंता, ताणें म्हाका आपुडचें नाका, हांवें ताचें आंग वस्त्र आपुडल्यार पुरो, खंडीत हांव बरी जातली. ती एक भावार्थाच्या उजवाडान मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो भियेन फाटल्यान बसून देवाचें उतार म्हणटा. फाटल्यान बसून जेजूच्या आंग वस्त्र ती आपुडता आनी त्याच घडये ती स्त्री बरी जाता. मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, एक घडी बरो ते घडीत उगडासात दवरा. एक अशुद्ध स्त्री त्या लोकां जम्यामध्ये जेजूच्या फाटल्यान वेता, जेजूच्या आंग वस्त्र आपुडता आनी ती गूण जाता. पळया, भावार्थान तेणें आपडुल्लें. कोणाक कळोवंक नजो म्हूण चिंतिल्लें. कोणाक कळनातलें बरी हांव ह्या सोम्याक आपुडता आनी हांव गूण जाता म्हणल्या भावार्थान ती स्त्री जेजूच्या आंग वस्त्र आपुडता. वय मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, कोणाय कळी जावना, कोणाक कळी जावना. पूण मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, जेजूक तें कळटा. म्हाका आपुडलें कोणें, म्हाका आपुडलें कोणें. जेजू त्या लोकां जम्यामध्ये सकट तेच्या आंगार पडटात, सकट ताका आपणूक उरडातात. जायते जाण जेजूक आपूड नासले, पूण जेजूक ताची परवण जातली. भावार्थान म्हाका आपुडलें कोणें. जेजूक भावार्थान आपुडलें कळी जालें. जायतो लोक जेजू बरे आसलो, ताच्या आंगार पडटलो, ताका आपणूक उरडतलो. जायतो लोक ताका आपुडतलो, तें जेजूक कळोवंक ना. बदलाक भावार्थान आपुडल्या त्या स्त्रियेचे जेजू कळी जाता, म्हाका आपुडलें कोणें. दायकान बसात, कोण पुरो जाल्यार बसात. मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, भावार्थान आपुडलें जेजू कळी जालें. जायते जाणांनी आपुडलें जेजू कळी जावना, कित्याक जेजूची गूण करचे सकत भायर गेल्यास जेजू कळटा. कोणेंगी म्हाका भावार्थान आपुडला हांवें म्हणून सांगलें. जेजू बरे जायतो लोक आसलो, थोडी ताचे सोबाय पळोवंक आयिल्ले आसले, ताचे परीक्षा करूंक आयिल्ले आसले. भावार्थान आयिल्ले इल्ले जाण, तितले जाणां पैकी एका स्त्रीन आपुडता आसतना जेजू कळटा, म्हाका आपुडलें कोणें. मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, तस जाल्यार भावार्थान आमी हांगासर आयल्या. खंडीत जेजू आमकां हर एकल्याक आपुडता, आमकां हर एकल्याक तो आपुडता. पूण
भावार्थान त्या सोम्याक हांवें आपणूक प्रयत्न करूंक जाय, भावार्थान त्या जेजूक हांवें जेजू कडेन हांवें मागोवंक जाय. खंडीत तोय म्हजे मागणी आयकता आनी म्हाका तो फावो करता. देखून एक घडी बरो आमचे दोनी हात उबारून ह्या सोम्याची आमी स्तुती करुया. हालेलुया 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 हालेलुया. कम होली स्पिरिट, कम होली स्पिरिट. हालेलुया 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 हालेलुया. वय मगाच्या भावांनी आनी पयलीं न्हू, जेजू आमचो मोग करता. कोण ताचे कडेन भावार्थान उलो करता तांचो तो मोग करता. देवाच्या उतार म्हणटा पयलो जुवांव 4थो अध्याय 8वे वळू, देव म्हळ्यार मोग खंय. देखूनच तो म्हणटा सगळें तुजें वजें म्हजेर दवरू, तुजी कंत बेजाराय म्हजेर दवर. कित्याक म्हळ्यार तो म्हजो मोग करता. तो म्हजो मोग करचा की देव म्हळ्यार मोग म्हणटा सांजू हांव. आनी 4थ्या अध्यायांत 18व्या वळेन म्हणटा देवान म्हजो पयलो मोग केला. गे पळय तो कितलो म्हजो मोग करता. देवान म्हजो पयलो मोग केला. हांवें तसो मोग केल्लो न्ही, पयले ताणें म्हजो मोग केला. देखूनच आमी उत्पत्ती ग्रंथाच्या पयल्या अध्यायांत 20 आनी 7व्या वळेंत वाचता देवान मनशाक ताच्या सारक्याच आनी स्वरुपा असो केलो. देखून ताणें आमचो पयलो मोग केलो. हांवें तसो पयलो मोग केलो न्ही, ताणें म्हजो पयलो मोग केला. कशें? म्हाका ताच्या सारक्यान आनी स्वरुपान रचून ताणें म्हजो पयलो मोग केला. बही मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, देव म्हळ्यार मोग मात्र न्ही, ताणें म्हजो पयलो मोग केला. ताच्या सारक्यान आनी स्वरुपान ताणें म्हाका रचला. केवळ रचला मात्र न्ही, आवयच्या गर्भांत आसतनाच म्हजे विशयान ताका सकड कळीत आसा म्हणटा देवाच्या उतार. जेरोमिया प्रवादी म्हणटा पयल्या अध्यायांत 5च्या वळेंत, तूं तुज्या आवयच्या गर्भांत आसतनाच म्हाका तुजे विशयांत कळीत आसलें, हांव तुजे विशयांत जाणा. पळय तो आमचो कितलो मोग करता. तो म्हजो मोग करता. पयल्यान ताणें म्हजो मोग केला, मात्र आवयच्या गर्भांत आसतनाच म्हजो ताणें मोग केला. देखून तूं इसाया प्रवादी म्हणटा तुमचे हर एकल्याचें नांव ताच्या हाताच्या ताळवेर बरयलां काय. आमच्या हर एकल्याचें नांव देवाच्या हाताच्या ताळवेर आसा. तशें म्हळ्यार आमच्या हर एकल्या विशयान ताका कळीत आसा, कित्याक तो म्हजो मोग करता. पूण जायते फावटी हांव चिंता देव म्हजो मोग करिना, देव म्हजो मोग करिना. देखून हांव पयसूच उरतां, भायरच उरतां. पूण तशें न्ही, देवाचे उतार म्हणटा तो म्हजो मोग करता. हाताच्या ताळवेर आसल्यार पळोवंक सुलाभ, हाताच्या ताळवेर नांव बरयल्यात म्हळ्यार वाचूंक सुलाभ. तो जावन आसा देवाचो मोग. हांव जल्मोवचे पयलेंच म्हाका ताची वळख आसा, ताका म्हजी वळख आसा, मात न्ही म्हज्या हाताच्या ताळवेर ताचें नांव ताणें बरयलां म्हळ्यार तो म्हजो मोग करता. देखून तूं इसाया प्रवादी 40 आनी 9व्या अध्यायांत 15व्या वळेंत अशें म्हणटा, एक स्त्री आपल्या दुधाच्या बाळकाक विसरत गाय. एक स्त्री आपल्या दूध दिवच्या भुरग्याक विसरता गे. खंडीत ना मोगाच्या भावान आनी भयणीनो. एक स्त्री आपल्या दूध दिवच्या बाळाक विसरना. कित्याक? तें भुरगें तिका मोगाचें. तें भुरगें कसलेंय जावं दी, आवयक तिचो मोग. देखूनच एक हिंदी पद अशें आसा, जैसी माता सांभाळती है वैसा यीशु संभालेगा. सकड़ा में सांगा गाऊया, जैसी माता संभालती है वैसा यीशु संभालेगा. जैसी माता संभालती है वैसा यीशु संभालेगा. सकड़ सांगाता, जैसी माता संभालती है वैसा यीशु संभालेगा. जैसी माता संभालती है वैसा यीशु संभालेगा.
देवाचे उतार म्हणटा मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, एक आवय आपल्या दूध दिवच्या भुरग्याक विसरना. ते भुरगे कशें आसूं दी, ते भुरगे तिका भांगार, ते भुरगे कशें आसूं दी, ते भुरगे तिका वज्र. कित्याक आवयचो आनी भुरग्याचो मोग तसो. पूण मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, देवाचे उतार म्हणटा इजाया प्रवादी 49 अध्यायात 15व्या बडीत, जर तर एक आवय आपल्या दूध दिवच्या भुरग्याक विसरत, पूण हांव तुमकां विसरचो ना. देखून ते गीत म्हणटा, कभी भी ना छोड़ेगा, कभी भी ना त्यागेगा, कभी भी ना छोड़ेगा, कभी भी ना त्यागेगा. जैसी माता संभलती है, वैसा यीशु संभालेगा. सकट सांगाता, जैसी माता है, वैसा यीशु संभालेगा. कभी भी ना छोड़ेगा, कभी भी ना त्यागेगा, कभी भी ना छोड़ेगा, कभी भी ना त्यागेगा. अनेक पोटी, कभी भी ना छोड़ेगा, कभी भी ना त्यागेगा. जैसी माता संभलती है, वैसा यीशु संभालेगा. सकट सांगाता, जैसी माता संभलती है, वैसा यीशु संभालेगा. वय मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, देव आपणे मोग करच्या भुरग्यांक सोडिना. एक घडी येता, आवयस येता आपणाच्या भुरग्यांक विसरूंक साध्य आसा. थोडे अवकाश येतात, आवय आनी भुरग्यां मदें संबंध काट जाल्लोय आसा. खंडीत आवय भुरग्यांचो मोग करता, राग करिना, पयस दवरिना, पूण थोड्यो घडितां येतात, घडितां करतात, आवय भुरग्यांक पयस करता. पूण मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, देवाचे उतार म्हणटा हांव तुमकां पयस करचो ना. आवय भुरग्याक सांडल्यार हांव तुमकां सांडचो ना. देखूनच इजाया प्रवादी 41 अध्यायात अशें म्हणटा, भिये नाका कित्याक हांव तुजें सोबें आसा. सकट सांगात, भिये नाका कित्याक हांव तुजें सोबें आसा. घाबर नाका कित्याक हांव तुजो देव. हांव तुका घटाय दितां, हांव तुका मजत दितां. म्हज्या जैतेवंत उजव्या हातान हांव तुका सांबाळटा. मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, धैर्यान बरयले देवाचे उतार, सक्तेन भरचे ते देवाचे उतार. भिये नाका कित्याक हांव तुजें सोबें आसा. घाबर नाका कित्याक हांव तुजो देव. हांव तुका घटाय दितां, हांव तुका मजत दितां. म्हज्या जैतेवंत उजव्या हातान हांव तुका सांबाळटा. म्हळ्यार देव सदांच म्हजो पारत करन आसा. म्हाका सोलवणी वेता आसतना तो म्हजे सांगाता आसा. म्हजे जैते वता ते तो म्हजे सांगाता आसा. हर एक घडये तो म्हाका राखता आनी सांबाळटा. पूण मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, थोडे फावटी हांव भियेता, थोडे फावटी म्हाका दुबाव जाता, थोडे फावटी हांव देवातान पयस आसा म्हणून बगता. पूण ह्या वेळार देवाचें उतार म्हाका धैर्य दिता आनी म्हणटा, भिये नाका म्हज्या बाळा, हांव तुज्या सांगाता आसा. ಮಗನೇ ಕೊರಗದಿರು
ಮಗನೇ ಕೊರಗದಿರು ಮಗಳೇ ಈ ಜಗವನ್ನು ಜಯಿಸಿದ ಶ್ರೀಯೇಸು ನಿನ್ನನ್ನೆಂದು ಕಾಯುವರು ಈ ಜಗವನ್ನು ಜಯಿಸಿದ ಶ್ರೀಯೇಸು ನಿನ್ನನ್ನೆಂದು ಕಾಯುವರು ಹೆದರದಿರು ಮಗಳೇ ಕೊರಗದಿರು ಮಗಳೇ ಈ ಜಗವನ್ನು ಜಯಿಸಿದ ಶ್ರೀಯೇಸು ನಿನ್ನನ್ನೆಂದು ಕಾಯುವನು ಹಾರಾಡು ಪಕ್ಷಿಗಳ ಬಾನಲ್ಲಿ ನೀನೋಡು ಹಾರಾಡು ಪಕ್ಷಿಗಳ ಬಾನಲ್ಲಿ ನೀನೋಡು ಬೀಜವ ಬಿತ್ತೋಲ ಕೂಡಿಸಿಡೋದಿಲ್ಲ ಬೀಜವ ಬಿತ್ತೋಲ ಕೂಡಿಸಿಡೋದಿಲ್ಲ ಹೊತ್ತೊತ್ತಿಗೆ ಹೊತ್ತು ಕೂಳನ್ನು ನೀಡಲು ಮರೆತಿಲ್ಲ ನಿನಗಾಗಿ ಯೇಸು ಇರುವಾಗ ಚಿಂತೆಯ ಬಿಡು ಈಗ ಹೆದರದಿರು ಮಗನೇ ಕೊರಗದಿರು ಮಗಳೇ ಈ ಜಗವನ್ನು ಜಯಿಸಿದ ಶ್ರೀಯೇಸು ನಿನ್ನನ್ನೆಂದು ಕಾಯುವನು पोळ्यात्यांतळाचे सुकणे दिवोपेनांत लुवानांत तरी मोगाच्या भावान आनी पयलीनो देव तांकां राखता आनी पोसता पूण हांव कित्याक भियेता फाल्यां विशांत हांव खत कित्याक करता पूर्व विशांत हांव कित्याक खत करता मोगाच्या भावान आनी पयलीनो देवाचें उतर म्हाका तुमकां धर दिता भिये नाका हांव तुजे सोबे आसा घाबर नाका हांव तुजो देव पळया त्या अंतराळाचे सुकणे कशें हांव तांकां पोसता ಈ ಲೋಕವನ್ನೆಲ್ಲ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದರು ನಿನ್ನ ಆತ್ಮ ಹೋದಾಗ ನಿನಗೇನು ಲಾಭವಯ್ಯ ದೇವರ ರಾಜವನಿ ಹುಡುಕು ಎಂದಾಗ ಸಂತೋಷ ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಯಿಸು ಸ್ವರ್ಗೀಯ ಆನಂದ ಹೆತ್ತವಳ ಪ್ರೇಮಕ್ಕಿಂತ ಯೇಸು ಪ್ರೇಮ ಮಧುರವೋ ಹೆತ್ತವಳ ಪ್ರೇಮಕ್ಕಿಂತ ಯೇಸು ಪ್ರೇಮ ಮಧುರವೋ ನನ್ನ ಹೆಸರ ಕರದನಿ ಬರೆದಿಟ್ಟು ಕಾಯುವ ಬಲಹೀನ ನನ್ನನು ಬಲ ನೀಡಿ ಕಾಯುವನು ನನ್ನ ಪಾಪ ಕ್ಷಮಿಸುತ್ತ ಕರುಣೆಯ ತೋರುವ ಕಣ್ಣೀರ ಹೊರೆಸುತ್ತ ಕರ ಹಿಡಿದು
सोम्याची आम्ही स्तुती करूया सदांच आमचा मोग कसो जेजू कधी एका कजान पावतो जेजू हालेलुया 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 स्तुती करा हालेलुया सगळं स्तुती करा सोम्याची स्तुती करूया हालेलुया 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 येशुवे आराधना येशुवे महिमा हालेलुया Hallelujah, 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 hallelujah. Come Holy Spirit, come Holy Spirit. Touch and heal from your sickness. Come Holy Spirit, come Holy Spirit. Hallelujah, 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 hallelujah. एक गडीभर मगाच्या भावानं आणि बहिणीनं तुमचं उजवा हात या सौम्य मुखार उभा अंदो बरा हात आमचं उभा अंदर या कालत्यापणाचं संकेत शरणागतीचं संकेत जेजू आमचो हात पवित्र करता जशा मोहिशेन तांबड्या दर्याचेर हात उबा अंदो वरलो जेजून तो हात पवित्र केलो मात्र न्ही दर्ये विंगड केलो मोहिशेच्या हाताक ताणें सकत दिली आम्हाला कित्याक सांगता झूज म्हणटा आसतना मोहिशे आपणाचो हात उखोवन धरता आनी हात उखोवन धरले वेळार इस्रायलकारांक जैत लाभता तो साथ आमचो सौम्य मुखार आमी उबारून दवरुया पयल्या रायाच्या पुस्तकांत आमी वाचता सालमांव राय हात उबारून मागणी करतलो काय देवाचे उतर म्हणटा दावीद राय हात उबारून मागणी करतलो स्तुती करतलो ताका अर्घ दितलो आमचे हात आमी सौम्य ते उबारून दवरुया या आमच्या हाता खातीर आमी मागया सौम्य म्हजो हात पवित्र कर म्हज्या हाताक तूं सकत दी म्हज्या हाताक कित्याक तूं म्हजो मोग करताय या म्हज्या हाताक तूं सकत दी आनी हांव कोणाक आपडटा तांकां सगळें गोन कर म्हणून या जेजू लागीं आमी मागया एक घडीभर हात उबारून दवरले बरीच सौम्याची आमी स्तुती करुया हालेलुया 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 उबारून दवरलो हात मोगाच्या भावान आनी भयणीनो तुमच्या कुशीन बागलेन आसात तांच्या माथ्यार दवरा उबारून दवरलो हात जेजून पवित्र केला तुमच्या कुशींत आसलेल्या माथ्यार दवरा आनी तुमचे पासो तूं तांचे पासो तुमी मागा कित्याक पेल्याक पासो तूं आमी मागिल्ल्या वेळार वर्त्यमापण देव आमकां दिता जे कितें आमी पेल्याक मागता तो म्हाकाच मागता म्हाकाच दिता त्या देखून पेल्याच्या हाता माथ्यार दवरा एकामेकाचो हात दवरा आनी तांचे खातीर मागा तांचे खातीर मागा जे कितें तुमकां गरज आसा ती तुमी मागा पेल्या खातीर मागा ताचे तकलेंत आसलेले सकड पिडेचे कट पयस करून दी ताका बरी भलायकी मेळोवन दी तकलेंत आसली सकड अस्कत काय पयस जावन दी तांच्या पासत मागा देव पेल्यांक मागल्या वेळार म्हाकाच तो फावो करता पेल्यांक हांव मागता आसतना देव म्हाका दिता त्याच भावार्थान तांचे पासून तुमी मागात Hallelujah, 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 hallelujah. स्तोत्र येशुवे, वंदन येशुवे, आराधना येशुवे. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Hallelujah. तो हात काढ मोगाच्या भावान आणि बहिणीनो तुमच्या दोळ्यात दवरा तुमचो हात तुमच्या दोळ्या वयर दवरा या दोळ्या खातीर मागा या दोळ्याच्या सर पिडे खातीर आमी मागया थोड्या दिसांना जावंक पुरो जिजाचे दोळे गुण करून दी म्हणून आमी मागया या दोळ्याक आसली सकड पिडा तो पयस करून दी म्हणून मागया तशेंच तो हात आमच्या काना वयर आमी दवरुया या कानात बरेंच आयकोंक तो आमकां फावो करून दी या कानात आसली सकड पिडा तो पयस करून दी आयकोंक सकणातल्यांक आयकोवची सकत दिवन दी त्या जेजू लागीं आमी मागया तसो आमचो हात ताणें पवित्र केला जे कितें आमी मागता तें आमकां तो दिता तोच हात आमच्या तोंडाक आमी दवरुया या आमच्या तोंडात आसली कसली पिडा तो पयस करून दी सकड आमी सौम्य मुखार उबारून दवरुया
कित्याक तो आमचो मोग करता. जे कितें आमी मागता तो आमकां दिता. त्या जेजू कडेन आमी मागया. आमच्या तोंड भितर आसची सक्कड पिडा जावं पुरो पयस करूं दी. तो सात आमच्या हृदया कडेन आमी दवरुया. आमच्या कुडीक बरी भलायकी फावो करूं म्हूण त्या जेजू लागीं आमी मागया. आमच्या काळजाची कसली पिडा आसा तर पयस करूं दी म्हूण त्या जेजू लागीं आमी मागया. कित्याक जेजूक असाध्य जालें कितेंच ना. तो इमॅन्युएल जावन आसा. सदांच आमच्या सांगाता रावून सो देव तो जावन आसा. त्या जेजू कडेन आमी मागया. म्हज्या काळजांत आसली सकड पिडा तो पयस करूं दी. काळजाक संबंद जाली सकड पिडा तो पयस करूं दी. बरी भलायकी तो म्हाका फावो करूं दी म्हणून त्या जेजू कडेन आमी मागया. आमच्या पोटाचेर आमचो हात आमी दवरुया. ह्या पोटाक संबंद जाली सकड पिडा जेजूक आमी समर्पण दिवया. जेजू सर म्हजी पिडा पयस करूं दी म्हूण ते जेजू लागीं आमी मागया. सगळ्या आमच्या कुडीक बरी घटाय तो दिवं दी. बरी भलायकी तो दिवं दी म्हणून आमी मागया. सकड आमच्या हात उपरांत आमी म्हणया हालेलुया 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 हालेलुया. थँक यू जीसस. प्रेज जीसस. हालेलुया 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 हालेलुया. आत्म्या देवाच्या आत्म्या बापाच्या आत्म्या सरकींच्या देवून ये. आत्म्या देवाच्या आत्म्या बापाच्या वडा ताळ्याचा आत्म्या सरकींच्या देवून ये. आत्म्या देवाच्या आत्म्या बापाच्या आत्म्या सरकींच्या देवून ये. सुरवेर तावर रूपादाले मनशाक तुवें रूपीत केले. सुरवेर तावर रूपादाले मनशाक तुवें रूपीत केले. ये तूं बापाच्या आज्ञा भिवर तूं देण्यानी भोरत्या. ये तूं बापाच्या आज्ञा भरी तूं बळमोजा आज्ञा. आत्म्या देवाच्या आत्म्या बापाच्या आत्म्या सरकींच्या देवून ये. आत्म्या देवाच्या आत्म्या बापाच्या आत्म्या सरकींच्या देवून ये. दैवीक सोग जावन आसलोय सदाच्या सक्तीन संसार असलोय. दैवीक सोग जावन आसलोय सदाच्या सक्तीन संसार असलोय. ये तूं कृपेच्या आत्म्या भर तूं देण्यानी भोरत्या. ये तूं कृपेच्या आत्म्या भर तूं देण्यानी भोरत्या. आत्म्या देवाच्या आत्म्या लोकाच्या आत्म्या सरकींच्या देवून ये. आत्म्या देवाच्या आत्म्या बापाच्या आत्म्या सरकींच्या देवून ये.
वैभव तुवें जडलोय मोगाचो भाव तुवें बांदलोय सर्गीचो वैभव तुवें जडलोय हेतून मोगाच्या मोग म्हज्या काळजा मोगाच्या मोग म्हज्या काळजांत आज्ञा बाबाच्या आज्ञा बाबाच्या आज्ञा सर्गीच्या देवून आज्ञा देवा आज्ञा बाबाच्या आज्ञा सर्गीच्या देवून आज्ञा देवाच्या आज्ञा बाबाच्या आज्ञा सर्गीच्या देवून मगाच्या भावांनी आणि भयणीनो हरी एकल्याके जेजून आपडला हरी एकल्याके पवित्र आत्म्यान आमकां आपडला त्या दुखताक आमी अर्गान दिवया आनी दिंबयेर पडून निमाण्या आशिर्वादाक आमी आमकां तयार करूया. सक्रामेंताक साष्टांगामान करूया पुर्विल्ल्या रूपा बदला नव्यो रिती आदार्या सोलवेच्या हस्तक विश्व्या मावाताची दिव्या जशे बापा तशेच भूताक उल्हासानी स्तुती जावं पदवी महिमा ससना ससना एकाच ताळ्यान हरसिता तुका दोगांच्या स्मिरिता समासमी आवडटा. आमीन. प्रार्थुया येसु मे जेजू क्रिस्ता या विची सक्रामेंता काल तुज्या कश्टाचो उगडास तुवें आमकां सोडला तुजे सोडवणेचो फळ सदांच आमचे ती आमी भोगी सरको तुजे कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेराक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर जो जियेताय आनी राज करताय ससनाच्या ससना. म्हजे घराणे देवा तुझी सेवा करतले जर्दानेचे परतडी ऐसराव असल्यारी खैसराव गेल्यारी देवा तुका सदा कालते जातेले देवा तुका सदा कालते जातेले देवा तुका सदा कालते जातेले मोकाळ पुत्रा सोवे आमकार मोरी आशीर्वाद आमकां.
बघेवन सांजोत त्या देवा आम्हा पासत विनंती कर बघेन कसोचे कृपे निवर आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. दिव्यवाणी